परशुराम सृष्टि केल्ले गोवे क्षेत्र है, गौड़ सारस्वत ब्राह्मणांक पुण्य क्षेत्र है। परशुराम सृष्टि केल्ले गोवे क्षेत्र है, गौड़ सारस्वत ब्राह्मणांक पुण्य क्षेत्र है। सनातन हिंदू धर्म संस्कृति क्षेत्र है, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति क्षेत्र है। मध्व वैष्णव मतांचे पुण्य क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया। धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया। हे कुलदेवता जय जय हो, हे कुलदेवता जय जय हो, हे कुलदेवता जय जय हो, हे कुलदेवता जय जय हो। मंगेशु महालसा नारायणी श्रीहरि, शांतेरी महालक्ष्मी चतुर्भुजधारी। मंगेशु महालसा नारायणी श्रीहरि, शांतेरी महालक्ष्मी चतुर्भुजधारी। कामाक्षी देवी चरण तुधरी, कामाक्षी देवी चरण तुधरी। दामोदर रामनाथ स्मरण करी, स्मरण करी। धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया। धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया। घाट जोडून वचपाची शक्ती दिता। टेस्ट ची विद्यावाचस्पति गुरु महामुनीन्द्र, विद्यावाचस्पति गुरु महामुनीन्द्र। भक्ताले उद्धारक विद्याधिराज, विद्याधिराज। धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया। धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया। आज की पुण्य के उपस्थित पूर्व गुरु मठाचे भजक बांधवालेगी नम्र विनम्र प्रार्थना। अनेक 5 मिनिट भितरी आम्ही पुरा लोकांना श्रद्धेनं भक्तीनं पाय पडतसले परमपूजनीय गुरुवर्य वेदिकेर येताची। त्या संदर्भारी आम्ही पुरा लोकांनी उठान राबून जय घोष घालत स्वामी देवाक वेदिकेरी श्री दिनेश नायक, आदले मुख्यमंत्री गोयचे आणि आमदार दिगंबर कामत
आणि थोडे वेळान ते हांगा पावपाचे आसा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज गुरुचे स्मरण करपाचो दीस, गुरुच्या चरण कमलाक वंदन करपाचो दीस आणि सुख आणि समृद्धीच्या वेळाचेर भक्तीन आणि शक्तीन, भक्तीन आणि ध्येयान आमी गुरुचरणाच्या चरणाकडेन लीन जावपाचो हो व्हडलो दीस. आज हांगा आमी जे जमल्यात, आज हो जनसमुदाय जमला, या जनसमुदायाक आमचे राजसत्ता, लक्ष्मी सत्ता आणि ही सगळी सत्ता, समाज सत्ता आज धर्मसत्तेच्या चरणाकडे हांगा लीन जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. हे मोठे भाग्य. सगळ्याच्या व्हडली गुरु गुरुदैवता आणि दोन्ही जेन्ना आमकां पावतात तेन्नाच आमकां सुख समृद्धी मेळटा. म्हणून आज श्री सोदान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या इतिहासातले महत्वाचो महोत्सव, 3 दिसांचो महोत्सव काल साकून सुरू जालो. फाल्यां आषाढ एकादशीन अखंड भजनी सप्ताहान परत ताची सांगता जातली. आज महत्वाचो दीस. आज 5:30 साकून जे धार्मिक विधी जे सुरू जाल्ले ते आज सभा कार्यक्रम जातलो, ताजे उपरांत गायनाचे कार्यक्रम जातले आणि हो कार्यक्रम सोंपतलो. आणि ह्या कार्यक्रमाक साकून आज जर हांगा पळोवपाक वचत की पावसाचे दीस आसतनाय सगळे लोक हांगा भावीक लोक एकठांय जाल्यात, हे खूब मोठे भाग. आमचे देव आणि गुरु, कुलदेवता आणि गुरु ही आमच्या जीवनातली 2 ध्रुव आणि या 2 ध्रुवा कडेन जर आमी गेले तर आमकां सुख आणि समृद्धी मेळटा, आनंद मेळटा, आमकां यश मेळटा. आणि म्हणूनच या सुख समृद्धीच्या वेळाचेर आमी हे सगळे हांगा आज हांगा धर्मसभा आपयल्या, धर्मसभा घेवपाच्या केल्या. या विद्यमान स्वामी विद्याधीश स्वाम्याचो हो येदो मोठो पहिलोच महोत्सव, त्यांच्या हातूंतलो जाहीर कार्यक्रम पहिलोच. आणि ह्या हो जो कार्यक्रम 3 दिसांचो जो महोत्सव आसा तो महोत्सव श्री स्वाम्याच्या श्रीपादांच्या आशीर्वादान आणि मार्गदर्शना खातीर जाता. आणि येदो व्हडलो समारंभ हांगा पळोवपा खातीर दिसता की हे सगळे स्वाम्याच्या आशीर्वादाक तुम्ही पात्र जातले. आज हांगा सगळे जमल्यात ते आणि सुख समृद्धी घेऊन, आनंद आणि सुख घेऊन तुम्ही परते वतले अशी म्हाका खात्री आसा. आता या खंयच्याय समारंभाची आमच्या भारतीय संस्कृतीक अज्ञानातल्यान सज्ञानाकडेन, काळखांतल्यान उजवाडा कडेन, तमसो मा ज्योतिर्गमय आमचे जे ध्येय आसा ते ध्येय आमच्या उजवाडा कडेन वचपाचे. स्वामी महाराज म्हाका अज्ञानातल्या सज्ञाना कडेन व्हरतात, भक्ती कडेन व्हरतात, निष्ठा दाखयतात आणि आमच्या जीवना भितर, काळजा भितर आमचो उजवाड फाकतात. आणि म्हणूनच आम्ही या महोत्सवाचे आमचे उद्घाटन आता दीपोत्सवान करतात, दीप प्रज्वलन करून करतात. स्वामी महाराजांच्या मंगल असते आता दीप प्रज्वलन जाता आणि मानेस्तानी दीप प्रज्वलनाक हाजीर जावचे मागता. आर कामत माम आणि दिगंबर बाप कामत आणि माची रेचे अशें मागता. ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्रखेभिरीढ्यो नूतनैरुता तदेवामेहवकदे
अग्निनारयिमस्तवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसो वीरवरमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतपरिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यति तवेतत्सत्यमङ्गिरः दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया भयम् नमो भरन्तये महसि दीप प्रज्वलन झालंय आणि दीप प्रज्वलनाच्या उपरांत खंयच्याय कार्यक्रमाची सुरुवात ही वेद घोषान पवित्र वेद घोषान जात आणि वेद घोषान सुरुवात झाली त्या कार्यक्रमाचा शेवटी गोता आणि म्हणून आमचे वेदवृंदे हांगा आसात तांचे लागी मागतात आणि वेद घोष करतात. हरिः ओम भद्रं गणेभिर्यजत्राः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यैर्यैर्स्तनूभिर्व्यसेम देवहि तय्यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी अन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिश न आपो विद्युत्फलिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. वेद घोषान आता सुरुवात झाल्या. हांव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याच्या चरणाक वंदन करता. तशेंच हांगा आमचे वृंदावनच गुरुस्वामी तांच्या वृंदावनाक नमस्कार करता. आणि तुमकां सगळ्याक मानेस्ताक जे पयस पसून आयल्यात, जे कर्नाटका साकून केरळा साकून महाराष्ट्रा साकून गोंयाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांचे लोक हांगा ह्या महोत्सवा खातीर भक्ती भावान आयल्यात, तांचे आमी हांगा स्वागत करतात. आणि आता आमच्या सेंट्रल मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास बाब देपो आणि उपाध्यक्ष रामचंद्र कामत माम हे आता स्वामी महाराजांची पाद्यपूजा करतात. छे छे छे
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः पत्रगाळी विद्याधिराज तीर्थ स्वामींचे स्मरण वंदना करुणिता शब्दांजली अर्पण वंदना करुणिता शब्दांजली आरंभाक आमच्या घराण्याचो कुलदैवत श्री लक्ष्मीनारायण महामाया हांकां साष्टांग नमस्कार करता. तशेंच आमच्या मठाचे आनी गुरूचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठल हांकांय नमस्कार करता. आमचे परमपूज्य वृंदावनस्थ स्वामी महाराज 23वे स्वामी आमचे श्री विद्याधिराज तांचे वृंदावनांक हांव साष्टांग नमस्कार करता. आनी हांगा आमचे विराजमान जाल्ले स्वामी महाराज श्री विद्याधीश तीर्थ हांकां चरण कमलंक वंदन करता. व्यासपीठार आशिल्ले म्हजे सगळे वांगडी सेंट्रल मठ कमिटीचे उपाध्यक्ष बाब आर कामत माम, तशेंच बाब दयानंद पै माम, तशेंच दिनेश नायक माम, शिवानंद साळगांवकर माम आनी म्हजे इश्ट तशेंच गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आनी आमचे मठाचे सल्लागार बाब दिगंबर कामत माम हांकांय नमन करून तुमकां सगळ्यांक हांगा महाराष्ट्र, केरळ, गोंय आनी कर्नाटक हांच्यान सगळ्याच्यान मठभक्त स्वाम्याचे भक्त हांगा आयल्या तांकां सेंट्रल मठ कमिटीचे वतीन माये मोगाचो येवकार दिता. आज गुरुस्वाम्याच्या पयल्या पुण्यतिथी महोत्सवाक हाजीर आशिल्ल्या कर्नाटक, केरळ, मुंबय आनी गोंयच्या भाव भयण्यांचे भक्तगणांचे काळजांतल्यान स्वागत करपाक म्हाका अत्यंत खूब खोस भोगता. ईशान्य प्लवा कुशावती नदे देगेर 365 वर्सां पासून चड वर्सां सावन वैभवान विराजमान जाल्ल्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या केंद्रीय पर्तगाळ मठांतल्या ह्या भव्य दिव्य अशा जिवोत्तम मंडपात हो पुण्यवान स्वाम्याचो पयलो ऐतिहासीक असो पुण्यतिथीचो दीस जावन आसा. हो स्वाम्यान आखिल्ल्या प्रमाणे 3 दिवसाचो महोत्सव काल सावन धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यक्रमाची सुरवात जाली. तो फाल्यां एकादस मेरेन दबाजान मनयतलो घेतलो वतलो. मठ परंपरेंतले 24वे स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांच्या मार्गदर्शना खाला हो महोत्सव उमेदीन मनोवपाक आमी सगळे जमल्यात. ह्या 3 दिसांक कर्नाटक, मुंबय, केरळ आनी गोंय पर्तगाळी क्षेत्रांत एकठांय आयल्या. पुर्तुगेजा बाटाबाटीच्या काळांत धर्म आनी संस्कृतीचे राखणे खातीर भाव आनी भयणींचे पूर्वज गोंय सोडून परप्रांतांत ते गेले. तांचे वारसदार ह्या महोत्सवाच्या निमतान गोंयांत मूळ भुयेंत कुलदेवतेच्या सान्निध्यान पावल्या तांचे हांव मनकाळजांतल्यान परतून एकदा स्वागत करता. हे पावसाचे खरे दीस आनी जुलय म्हयनो, आषाढ मास, उटंगराच्या पावसात तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येन हांगा महोत्सवाक हाजीर जाले पळोवन खूब आनंद जाता. श्री स्वाम्याचेर मनांतल्यान भक्तिभाव आनी निश्ठा दवरल्यार तांकां कसल्याच अडचणीची पर्वा नासता. म्हणणी आसा, थोडो डोंगर उचळीत चडटा, हून वडे लेगीत घाटार पावतात. फक्त मनात आसपाक जाय आनी कामाचेर निश्ठा आसपाक जाय. परंपरेंतले 23वे आमचे गुरुवर्य स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी अचकीत वृंदावनस्थ जाल्यार आज 1 वर्स जावन गेले. दीस सगळे कशे गेले, वर्स कशें सोंपले ते कळेना. गुरुवर्यांनी पिठार विराजमान येत सावन 48 वर्सां अथक परिश्रम दूरदृश्टीन मठाचो कारभार तांच्यांनी सांबाळ्ळो. कर्नाटकांतल्या 5 न्हंयेच्या संगमार आशिल्ल्या पंचगंगोळीच्या सेनापूर आचार्य घराण्यांतले ते पूर्वाश्रमीचे राघवेंद्र आचार्य. हे घराणे सुसंस्कृत, विद्वान आनी सनातनी घराणे. ह्या घराण्यांतल्यान ह्या संस्थाक 2 पुण्यवन स्वामी ह्या मठाक लाभल्या. तातले हे आमचे एक. तांचे गुरुस्वामी श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थांनी ह्या भटूची शिष्य म्हणून निवड केली. तांकां 1966 वर्सा मुंबय वडाळा मठात श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थांनी संन्यास दीक्षा दिली आनी श्री विद्याधिराज तीर्थ अशें नामाभिधन केलें. उपरांत ह्या वर्सा तांकां गुरूचें मार्गदर्शनूय मेळ्ळें.
संन्यास दीक्षा घेत सावन ते 45 वर्सां कारभार तांच्यांनी पळयलो. तांणी 21व्या शतमानाचे वेद घेवन अध्यात्म आनी विज्ञानाचो सुमाळ साधून समाजाक मार्गदर्शन केलें. ह्या स्वाम्यांनी कश्ट घेवन आध्यात्मिक, धार्मीक, सामाजीक, शैक्षणिक, वैजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रात मार्गदर्शन करतना स्वता मुखार सरून स्वता काम केलें. 5 दशकात तांणी जे अष्टतासाचें काम केलें हे मठ परंपरेंतल्या हेर स्वाम्यांनी कामा परस चड आसा अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. ह्या मठाची स्थापना भद्री धामात 1475 वर्सा श्री नारायण तीर्थ स्वाम्यांनी केली. तांणी रोयिल्ल्या रोप्याक ह्या परंपरेंतल्या सगळ्या स्वाम्याचे कश्टाचे आनी निश्ठेचे उदक सारे घालून वटवृक्षाचे रूप तांच्यांनी दिल्लें आसा. ह्या संस्थे कडेन परंपरेंतले 24 स्वाम्यांचे तपोसाधनाची पुण्याय आसा. 5.5 शतकांचो उज्वल इतिहास आसा. धर्म आनी धार्मिकता, सेवा आनी उपासना हांची परंपराय आसा. देखूनच ह्या मठाचें नांव घेना फुडें अनुयायांक आनी भक्तगणांक समाजाच्या 550 वर्साच्या तेजस्वी इतिहासाचो स्मरण जाता. आमच्या जाणटेल्यांची भक्ती, तांचे भावार्थ आनी तांचो आशिर्वाद हांचो आमकां दिश्टावय जाता. ही धर्मसंस्था ज्ञानयोगी, कर्मयोगी, धर्मनिश्ठ, आध्यात्मिक पंडिताच्या पुण्य स्पर्शान पावन जाल्ली संस्था आमची आसा. ह्या मठाक वैभवशाली इतिहास आसा. हांगा श्री स्वाम्याच्या चरणा मुखार नम्र जालो मनीस परंपरेंतल्या 24 स्वाम्यांचो आनी समाज अवतारी पुरुषांचो आशिर्वाद आनी संरक्षण कवच घेना बगर वचना. मठाच्या क्षेत्रात श्री स्वाम्याचे कार्यान श्रद्धा ही महत्वाची असता. तीच श्रद्धा मनशाक तारता. ज्याची देवाचेर श्रद्धा असता तो गुरु भक्तीचे महत्व वळखता. दुखाचे क्षण, चिंतेत दीस जीवनात येतात तेन्ना देव गुरूचे स्मरण फुडाराची वाट आमकां दाखयत वता. गुरुस्वाम्यांनी समाजाच्या जडण घडणान वावर केलो. अज्ञानांतल्यान आमच्या समाजाक सुज्ञानाच्यान वेले. काळखांतल्यान उजवारा कडेन विज्ञाननिश्ठ नदर दवरून मुखार वचपाची आमकां स्वामी महाराजान वाटूय दाखयली. संकटाच्या वेळार मुखा पावला मारपाक धिटाय दिली. समाजाच्या धर्मसंस्कृतीची आनी स्वाभिमानाची राखण करूंक शिकयली. धर्म आनी विज्ञान हांचो सुमेळ साधूनच मनीस समाज सुख मेळोवंक पावता. जंय मनशाली बुद्ध पावना, शक्त पावना, ती देव आनी गुरु भक्तीची मेळूं येता. हाचो अनुभव आमी सगळ्यांनी घेतलाच जातलो. स्वामी महाराजांनी पिटार येत सावन निमणे स्वासा मेरेन अथक परिश्रमान सगळे क्षेत्रांत काम केल्लें दाखोवन दिलें. संन्यास आश्रम ही नकारात्मक प्रवृत्ती असता. समाजाचे बरे करपाची नदर दवरून समाजाची सुखदुःखां आनी सर्व संघाचो त्याग करपाची तयारी दवरून तो संन्यास आश्रम घेवपाचो असता. हे सामकें कठीण व्रत आसा. अखंडितपणान स्वाध्याय, चिंतन मनन करतना समाजाक दीपस्तंभा भशेन मार्गदर्शन करपाचें असता. तांकां संचार, तीर्थयात्रा करपाचें बंधन असता. श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी 48 वर्सां हिमालय सावन रामेश्वर मेरेन आनी गुजरात सावन बंगाल मेरेन संचार केले. जंय जंय आमचो समाज पावला थंय थंय वचून तांचे लागीं संपर्क साधून संघटीत करपाचें महान कार्य तांच्यांनी केलें. तांची सुखदुःखां समजून तांकां आधारूय दिलो. कल्याण मंडप बांदले. संन्यासाच्या व्रता प्रमाण चातुर्मास यात्रा, अष्टधाम यात्रा आनी साबार तीर्थयात्राय आमच्या स्वाम्यांनी केल्यो. कष्ट असाध्य अशी जीवोत्तम कुंडाची गंडकी यात्रा आमच्या स्वाम्यांनी करून चमत्कार करून दाखयलो. मठाची स्थापना ज्या पुण्य क्षेत्रात भद्री धामाक जाल्ली तांचे स्मरण दवरून थंय थंय बांदून मठ बांदून शिष्याक सयत चातुर्मास केले. श्री रामाची जन्मभूमी आशिल्ल्या अयोध्येत चातुर्मास स्वताचरण करून स्वाम्यांनी दाखयलें. पोरणे मठाचे, देवळाचे, परंपरेंतल्या स्वाम्याचे वृंदावनाचे जीर्णोद्धार केले आनी 11 नवे मठूय बांदून दाखयले. जंय मठात आज आमी जमल्यात व भव्य दिव्य मठ तांणी 30 वर्सां आदीं तांचो विस्तारूय केलो. समाजाचो विस्तार जाता तितलो गरजोय वाडटा. ह्या विज्ञानाच्या आनी तंत्रज्ञानाच्या युगांत शिक्षणाचें महत्व खूब आसा. आमच्या सारस्वत समाजा बरोबर इतर समाजाक शिक्षीत जावपाची गरजूय आसा. हें वळखून मुंबय पनवेल एक गांव स्वाम्यांनी वसयलो. ह्या शांतिकुंजात एक हायस्कूल, वैजकी सेवा, ज्येष्ठ नागरिकां खातीर वृद्धाश्रम, मंदिर आनी ध्यान साधनेचें केंद्रूय
30 वर्सां आधी स्वाम्यांनी उभे केले. आज ही शिक्षणाची आणि मानवतेची नगरी जाल्या. तसोच स्वाम्यांनी बेळगांव, हुबळी हांगा शिकपी भुरग्यां खातीर हॉस्टेलांय बांदली. बंगळुरात, अनंतनगरात ताका आमी IT सिटी म्हणटा, ताज्या लागीं बायलां खातीर मॉडर्न हॉस्टेल बांदले. मंगळुराक ज्येष्ठ नागरीक वसतिनिलय बांदले आनी साबार संकुलात आर्थीक पालव मेळोवन दिलो. आनी समाजातल्या खंयच्याय क्षेत्रात जे उत्तम सेवा केल्ले समाज पुरुषाक विद्याधिराज पुरस्कार दिवपाची संकल्पना सुरू करून ती शिस्तीन चलयली. तांचे कार्य बहुआयामी असले. सगळ्या क्षेत्रात तांणी आपल्या कार्याचो ठसो उमटायलो. तांचे 48 वर्सां वैभवशाली कार्य म्हळ्यार मठाच्या इतिहासातले सुवर्णयुग असले हे फक्त अवतारी पुरुषूच करूंक शकना. स्वामी सादे सुदे संन्यासी नासले, ते अवतारी पुरुष विद्याधिराज स्वामी आमचे असले. गुरुस्वामी ही अखंड परंपरा मुखार चलोवंक एक योग्य उत्तराधिकारी आमकां नेमून दिले. हे विद्यमान स्वामी म्हणजे आमचे विराजमान मानले श्रीमद विद्याधीश तीर्थ. संन्यास वृत्तीची परंपरा फुडें चलोवपाचें व्रत घेवन तांणी संन्यासाश्रम घेतलो. विनयशील स्वभाव, प्रामाणिकपण, हास्कुरे मुखमळ, कामात एकाग्रता, तशेंच गुरुस्वाम्यांनी केल्ले संकल्प पूर्ण करपाचे आनी नवीन योजना चालीक लावपाचे हे तांचे ध्येय. ज्ञान आनी बुदवंतकाय, ध्येय आनी निश्ठा, जिद्द आनी कश्ट काडपाची तयारी तांची सदांच आसा. ह्या एका वर्सांत तांणी मतांत बऱ्योच सुदारणा करून दाखयल्यो. नवे रूम बांदले, हॉल बांदलो, साबार कामाक चालीक लागले आनी कर्तृत्वाचे सूर्य उदेवन ती भांगराची किरणाक सगळ्याक फाकातल्या आनी त्या उजवाडात आमी मुखार पावलां मारपाची आमी तयारी दवरूंक जाय. ह्या स्वाम्याक बरे घटमूट आनी दीर्घ आयुश्य लाभचें अशें हांव श्री रामदेव वीर विठ्ठला कडेन मागतां. हो महोत्सव मनोवपाचें कारण म्हळ्यार ज्या स्वाम्यांनी 50 वर्सां सुर्या भशेन कार्य केलें, समाजात नवें चैतन्य हाडलें, तांचो 75वा वाडदिवस मनोवपाची तयारी 3 वर्सां आदी भक्तांनी केल्ली. पूण कोविडाच्या महामारीक लागून तो भोवमान करपाक मेळ्ळो ना आनी आमची उमेद तशीच उरली. जेन्ना ते वृंदावनस्थ जाले तेन्नाय भक्तांक तांचें दर्शन घेवंक मेळ्ळेना आनी हीच खंत आमकां आसली. तेन्ना तांची पयली पुण्यतिथी व्हड्या दबायाच्यान मनोवपाची आमी निर्णय घेतलो. तशेंच पिटार येत सावन विद्यमान स्वाम्याचो हो पयलो जाहीर कार्यक्रम आशिल्ल्यान ही गुरूची पयली पुण्यतीथ उमेदीन आनी व्हड्या संख्येन मनोवची ही तांची इच्छाय आसली. हो कार्यक्रम विद्यमान स्वाम्याच्या मार्गदर्शना खाला आनी आशिर्वादान आनी आमी मनोवन गेले. हो उत्सव शिस्तीन आनी बऱ्या तरेन मनोवपा खातीर जांणी अफाट कश्ट केले त्या सगळ्या म्हज्या वांगड्यांक, तशेंच व्हॉलंटियर्सांक आनी आमकां आदार दिवपी सरकारी संस्थेचे प्रतिनिधी हांचे आमी खरेच उपकारी आसात. हांव परतून एकदां फावट गुरुस्वाम्याच्या वृंदावनाक नमस्कार करता आनी विराजमान जाल्ल्या स्वाम्यांक चरण कमलांक वंदन करून तुमकां परतून एकदां सगळ्यांक येवकार दिता आनी 2 उतरां सोंपयता. गुरुस्वाम्याचेर वर्णन जर करतलो तर ताका दिसाचे दीस लागतले, बुकांची बूक लागतली. पूण आमच्या संस्थान कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास बाब धेंपेन एका 10 मिनटां भितर मठाच्या कार्याचो इतिहास आनी स्वाम्याने केल्ल्या वावराची कारभाराची माहिती अशी दिली की हांव म्हणत की गागर में सागर भर दिया म्हणटा तशें इतले ताणें सुंदर शब्दांत ताणें हांगा हें सांगिल्लें आसा. आज आमी हांगा जमल्यात. म्हाका याद जाता, तुमी पळयलें जातलें, हांगा दिपोत्सव दिपमाला जी आसा हांगा फुलांच्यो माळ घाल्यात. आमची जेन्ना बाटाबाटी जाली 1540 1543 to 1467 आमची बाटाबाटी जाली आनी आमचे गोंयांतले गोंयकार गोमंतकी आमचे देवाचे प्रतीक घेवन कोण कर्नाटका गेले, कोण केरळाक गेले, कोण मुंबय गेले, ते स्थायीक जाले आनी ते सगळे विखुरले गेले वेगवेगळे. ही सगळी आमची रत्नां, ही सगळी फुलां तुम्ही गार्डनाक पळयलात, तरेतरेची फुलां असतात, झेंडूची फुलां असतात, गुलाबाची फुलां असतात आनी कसली फुलां असतात. पूण जेन्ना तेजी माळ करतात तेन्ना जी माला जी आसा, तो हार जो आसा, गार्लन जो आसा तो सुंदर दिसता. पूण हो माळ करपा खातीर ताका धागो लागता, रेशमी धागो लागता, दोर लागता.
हे ज्या आमच्या समाजाची रत्ना कर्नाटकाक पाविल्ली, जी केरळाक पाविल्ली, जी मुंबय पाविल्ली, तांकां सगळ्याक एकठांय करून संघटीत करपाचें काम त्या त्या वेळार स्वामींनी केलेंच. पूण वृंदावन श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी केलें आणि म्हणूनच हे मठ हो या फुलाच्या माळेचो रेशमी धागो आणि म्हणून हो रेशमी धागो घट्ट आसा. म्हणून आज या जिवोत्तम मठांत सगळे कर्नाटक, केरळ, गोवा आणि महाराष्ट्राचे लोक एक जाल्यात. म्हणून हो धागो स्वाम्या कडेन आसा आणि म्हणून स्वामी गुरुपिठा हे आमचे रेशमी धागे. आणि आता हो रेशमी धागो घट्ट करून मुखार व्हरपाच्या माला करपाचें काम हे विद्यमान स्वामी करतात. हेही मोठी आनंदाची गजाल. आता आमचे हे दुसरे भक्त गोंयचे माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे MLA आणि मठाचे एक शिस्तबद्ध असे भक्त श्री दिगंबर बाब कामत तांचे लागीं मागता की तांणी स्वामीजीचेर उतर उलोवचें. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमन करता. परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीच्या चरणाक वंदन करता. माचेर हजर आशिल्ले सेंट्रल मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बाब देपो, उपाध्यक्ष बाब शिवानंद साळगांवकार, बाब RR कामत माम, बाब दयानंद पै माम, बाब दिनेश नायक माम, हांगा हजर आशिल्ले सगळे मठ कमिटीचे सदस्य, वेगवेगळे मठाचे प्रतिनिधी, देवळाचे प्रतिनिधी आणि मोठे संख्येन हांगा हजर आशिल्ले ह्या मठाचे अनुनायी, स्वामीजीचे भक्त आणि भावांनो आणि भयणींनो. परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजी आज पहिली पुण्यतिथी. तांच्या वृंदावनाकय बी हांव नमस्कार करता. आज गोंयांत वातावरण कितें आसा? एका वटेन रेड अलर्ट, एका वटेन उडांकार पावस आणि हे सगळे वातावरण आसतना आमचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ स्वामी हांगा पुण्यतिथीचो हो येदो भव्य कार्यक्रम आयोजीत करता. हाका खरेंच देवाची पुण्याई आसपाक जाय. खूब जाण प्रश्न विचारताले, अरे पावस इतलो, रेड अलर्ट केला गव्हर्मेंटान, पर्तगाळी कितें जावपाचें, काणकोण कितें जावपाचें? हांव म्हटलें स्वामीजी कॅपॅसिटी आसा. स्वामीजीनी मनांत हाडलें जाल्यार पावस सुद्दां रावपाक शकता अशी खात्री आमच्या भक्तांची स्वामीजीचेर आसा आणि ताचो प्रत्यय आमकां आज हांगा आयिल्लो पळोवपाक मेळटा. विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजी कडेन म्हजे खूब लागींचे संबंद. म्हाका स्वामीजी प्रत्येक कार्यक्रमाक आपयताले. हांव सदांच मानतां की आमकां सगळ्यांचें एक स्वप्न आसा की आमचो देश हो एक दीस सुपर पावर जावचो आणि देश जर सुपर पावर जातलो, ह्या देशांतलो प्रत्येक समाज सुपर पावर जावपाक जाय आणि ताजी सुरवात ही सारस्वत समाजा कडल्यान जावपाक जाय. कारण सारस्वत समाज हो सुशिक्षित समाज, हो विद्वानाचो समाज, हो बुद्धवंताचो समाज आणि म्हणून सारस्वत समाजाचेर चढ जबाबदारी, सारस्वत समाजाचेर जबाबदारी बाकीच्या समाजाक बरोबर घेऊन वचून तांकांय व्हायब्रंट करप अशी मोठी जबाबदारी सारस्वत समाजाचेर आसा. म्हाका जेन्ना स्वामीजीनी पनवेल आपयलो कॉम्प्युटर लॅबाचें उद्घाटन करपाक शांतीकुंजात, आतां बाब श्रीनिवास देप्यान सांगलां थंयचें चित्र पळयलें हांवें. थंय जितले भुरगे आशिल्ले तातूंत भितर सारस्वत समाजाचो एकूय भुरगो नाशिल्लो. सगळे भुरगे ट्रायबल आदिवासी बेल्टाचे भुरगे. पूण तांचे खातीर अत्यंत मॉडर्न लॅब, कॉम्प्युटर लॅब विद्याधिराज तीर्थ स्वामीन त्या काळात थंय पनवेल स्थापन केलें. मागीर ताणें एक उदाहरण घालून दिलें की सारस्वत समाज हो बाकीच्या समाजाचो विचार करता आणि बाकीच्या समाजाकय हात दिवन तांकांय व्हायब्रंट करपाचो प्रयत्न करता. अशें आज स्वामीजीची आज पुण्यतिथी आणि
बाब श्रीनिवास देप्यान सांगला तांचे कार्य केदे मोठे कितले काम तांणी केले समाजा खातीर हांव तें आनी परत रिपीट करता वचना पूण ह्या मठाची ज्या ज्या वेळार मठाची कारकीर्द याद जातली त्या त्या वेळाचेर विद्याधिराज तीर्थ स्वामीची कारकीर्द ही प्रत्येक भक्ताच्या दोळ्या मुखार ठळकपणे येतली ह्या बद्दल कांयच दुबाव आसपाना म्हाका खात्री आसा की विद्याधीश तीर्थ स्वामीनी तांच्या मार्गदर्शना खालील काम केलां तांणी तांचें काम पळयलां आनी तांचे फुटस्टेप्स मुखार व्हरून ते ज्या पद्दतीन आज मुखार व्हरता ते खरेंच तोखणाय करपा सारकें आसा कारण ह्या स्वामीजीक एक एडवांटेज आसा हे स्वामीजी आमचे मिक्सचर ऑफ टेक्नॉलॉजी आनी अध्यात्म टेक्नॉलॉजीचे नॉलेज ह्या स्वामीजीक भरपूर आसा आनी टेक्नॉलॉजी आनी अध्यात्म जर एक जायत त्या समाजाची उदरगत कोणीच अडोवपाक शकना ह्या देशांत हे लक्षांत दवरा आनी ताजो प्रत्यय तुमकां आतां आयले कोण नवेच आयले तांकां दिसतलें विद्याधिराज स्वामीचे भवन आसत किंवा नवे रूम्स आसत ज्यो ज्यो कितें हांगा सुविधा पळोवपाक मेळटा त्यो म्हाका दिसता अवघ्या 6-7 म्हयन्या भितर ह्यो सुविधा पूर्ण केल्ल्यो आसा चालू करून पूर्ण केल्ल्यो आसा आनी म्हणून हांव देवा कडेन मागतां की विद्याधीश तीर्थ स्वामीक आज पर्यंत जें काम आमचे पयलींचे स्वामी तांचे फाटल्यान सामके सावले भशेन राविले तांचे भरपूर मार्गदर्शन तांकां मेळ्ळां तांकां सारकें खबर आहा आनी टेक्नॉलॉजी आनी अध्यात्माची जोड आशिल्ल्या कारणान ते आनीकय बरे पद्दतीन मुखार वचपाक शकतात समाजाक मुखार वचपाक शकतात देवा कडेन मागता तांकां आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी तांच्या हातांतल्यान समाजाची आनीकय उदरगत जावची आनी सारस्वत समाज हांवें सांगलें त्या भशेन वायब्रंट जावचो जाका लागून हो देश सुपर पावर जावपाक पावतलो अशें इच्छा मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद जय गोवा. आता गुरुस्मरण आमचे वेद मूर्ती मुकुंद भट हे करता तांकां मागता की ताणें हांगा मॅचेर येवचें. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. सिंहस्कन्दादिरूढां त्रिभुवनमखिलां तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् चण्डीं जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामयैः. द्वारकानाथतीर्थानाम् अनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये. प्रथम जावन परमपूज्य अनेक हांगाचे संस्थानादी देवता सीतापती रामचंद्राक वीर विठ्ठलाक मुख्य प्राणांक नमस्कार करून आमगेले विद्याधिराज तीर्थ स्वामीले चरणारविंदा नमस्कार करून दिव्य वेदिकेचेर उपस्थित आशिल्ले तसले आमगेले गुरु विद्याधीश स्वाम्याक नमस्कार करून एक दोन उतर आमगेले विद्याधिराज तीर्थ स्वामीले विशयान एक दोन उतर उलोवया म्हणून म्हाका दिसता आसा. गुरु शब्दाचे वाचकचे आमकां संसारीक मनुष्याक योग्य मार्गो सन्मार्गो धर्म मार्गो साधनांचे मार्गो सिद्धी मार्गो दाखोवत तसले एक दिव्य चेतन शक्ती गुरु. तर गुरुल तरे आशीर्वाद गुरुल तरे प्रसन्नता गुरुल दृष्टी तरे जातकांत पर्यंत येयलें. हे आतां आमकां प्रत्यक्ष गुरु हांगा निदर्शन पळोवचें मेळटा जाल्यार गुरुल तरी तर परिपूर्ण तरे आशीर्वाद आसा म्हणून जाल्यार तोच गुरु आशीर्वादान गुरुल प्रसन्नतेन तो मनुष्य गौरवाक पात्र जाता श्रेष्ठतेक प्राप्त जाता ज्येष्ठता ताका मेळटा. हे गुरुले एक आशीर्वादाचे प्रतिफल आणि साधन. तसले गुरु परंपरेंतले आमगेले संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज
1 वर्ष पहिले हांगाच्यान आमकां सर्वांक सोडून गेले. एक दिव्य अचेतन शक्ती आणि अनर्घ्य रत्न कसल ते रत्न परत आणि एक रत्न हांगाच्यान भायर सोडून गेले तरीचे अनेक रत्न आमकां दवरून गेले ते. हे वेदिकेर आशिल्ले मागशेचे फोट पळया. हसन्मुखी प्रसन्न वदनम ध्यायेत. विद्याधीराज स्वामी तो प्रसन्न फोट पळयले रीचे एक नमुनो मनाक प्रत्यक्ष ते हांगा की कोणी नमुनो दिस जाल्यार रे तो हास कसल की म्हळ्यार रे आपणे रे शिष्याक दिल्ली तसले वरप्रदान दिल्ली तसले एक दीक्षा सार्थक जाली म्हळे बदल हे एक हास तो आज आम्ही ते छाया रूपाचेर आमकां पळोवचें मेळटा. कितें की म्हळ्यार गुरुल तरी गुरुक नमन गुरुल सावळी गुरुल छाया लभतेच पदे 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 प्रति एक हेज्जे दवरका जाल्यार गुरुलो सावळी सोड नाशिल तसले आमगेले विद्याधीश स्वामी आज हे नमन्याचे एक दिव्य विराट रूपाचे एक महोत्सव करचेक पळय ताका कारण आमगेले विद्याधिराज तीर स्वाम्यान परिपूर्ण तरेत ते आत्मा वै पुत्र नामासी म्हणले बरी आमगेले संसारा भितर आमगेले चरड जाले तेन्ना बापसून मातशे शिरोभाग हुंचस आत्मा वै पुत्र नामासी म्हणून सांगून चरडा आज तुका नामकरण करता असा आज आमगेले कुटुंबा भितर चोल कसले आचार विचार सदाचार संप्रदाय धर्म गुरु देव हे सर्व तुम्ही आपल्यान पालन केले बरे पालन करून होरका म्हणले बद्दल ते चरडाचे रे आत्मा वै पुत्र नामासी आपल्याला बरीच आपल्याला कुटुंबांचे सर्व आचार विचार तू संरक्षण करून होरका म्हणले बद्दल अफसूल तरेके आशीर्वाद मेळते. तसे हांगा हे संसारा भितर आमकां सर्वच चरडू बाळ हे ते सर्व नमने सुख सौख्य सर्वच आज विद्याधिराज तीर्थ स्वामीने 1 ರಿಂದ 22 ಗುರುಗಳ 22 पर्यंत स्वाम्याले पूर्ण तेज 23ನೇ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂಗೆಲ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತರ ಊರ್ನು 24ನೇ ದಿನ प्रज्वलन करून दिलेलं तसं विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक कितके आम्ही समाजात हेरण विमोचन करून घेवचे केन्ना साध्य ना हे मात्र सत्य विषय सांगता असा. कितें की म्हळ्यार आत्मा वै पुत्र नामासी आपल्या बरीच हे संस्थान योग्य रीतीन संरक्षण करून होऊन जो आमगेले समाजाक एक प्रति एक तरेन मार्गदर्शन कसं नाही एक धार्मिक विषयांत पळोवचे गेले रे योग्य खंचे यज्ञ याग खंचे अंतू एक तरी आमगेले तगे परमपूज्य स्वाम्यान तरी एक मार्गदर्शन उपस्थिती असं म्हणून जाल्यार तो एक यज्ञांक वसिष्ठ महामुनी आशिल्ल्या बरी त्या नमने तांगेले एक नमन्याचे त्या नमन्याचे एक यज्ञ यागाक तांणी येऊन बसले म्हणून जाल्यार त्या नमन्याचे एक वैभव पूर्ण जावन ते यज्ञाचे एक सांग्यता ते समयानुसार प्रति एक कर्तव्याक सर्व ब्राह्मणांक योग्य मार्गदर्शन दिवन यज्ञांक एक आदर्शता हाडोत तसं सामर्थ्यशील तसले एक आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक हे तिन्ही तापत्रयान तुलन विमोचन जाव का जाल्यार असल धर्मपीठ जागृत जावन आसल्यार मात्र आमगेले संसार भय संसारान निवृत्तीचे मार्ग सन्मार्ग मेळका जाल्यार असल गुरुवर्याल एक सामर्थ्य असल एक धार्मिक विधीने विधी विधान प्रचोदन तसले एक दिव्य एक शक्ती चेतना आज आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वामी म्हणा पडेन असल एक योग्य जावनीशील तसले द्वारकानाथ तीर्थानां अनुग्रह समुद्भवम विद्याधिराज योगीशम वंदे विद्याभिवृद्धये. द्वारकानाथ तीर्थानाम द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्याने विद्याधिराज म्हणले विधान दिलेले एक विद्ये भितर खंचे विद्या भितर खंचे एक विषय गोठना म्हणलेना ज्योतिष्य कर्मांग वेद वेदांत प्रत्येक विषयां भितर अत्यंत निरर्गळ साधन केलेले तसं आमगेले विद्याधिराज तीर्थ स्वामी परत अनेक विद्याधीश स्वाम्यांका योग्य मार्गदर्शन देऊन प्रति एक विषया भितर तांकां मार्गदर्शन उत्तम मार्गदर्शन दिवचे देखून आपले शिष्य आपले किना एक
गुंजी चढ म्हणले बद्दल आज हे निदर्शन करून दाखवले आमच्या विद्याधीश स्वाम्याने अयोध्यांत चातुर्मास केलो. आज विद्याधीश स्वाम्याने अयोध्यांगा परतगाळ निर्माण केले. हे आमकां पळोवचें एक समाज माग व्हड भाग्य. हे पुरा विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्याले भारी व्हड मन आनीक आपल्या शिशु आपल्याला की ना एक भारी नमुन्याचे एक विराट रूप हे नमुन्याचेर आपल्याला उत्सव हे नमुन्याचेर वर्षगतल्यान तयार करून सर्व समाजांतले सर्व अनुयायी पुरा वट्ट करून खंयची कर्तव्य हांव पयलीं व्हॉलंटियर मिटींग केल्लें 23 डिपार्टमेंट केले आमगे विद्याधीराज तीर्थ स्वामी 23ನೇ स्वामी हांनी कमिटी रचन केल्ली 23 तेंचे सांगितलं तांकां 23 नमुन्याचे तुम्ही समिती रचन केल्ल्याक तुम्ही हे बॅच घालून घेतल्याक प्रत्येकल्या भितर विद्याधीराज तीर्थ स्वामी असं म्हणून लेक्चर हाडना बरें कोण तुमकां दिल्ली कर्तव्य जबाबदारी स्वामी वसल्या कशी करत असेल तुम्ही ते नमुन्याचेर तुम्ही पालन करका म्हणून सांगितलें. आज प्रत्येक तरेन प्रत्येक आईल मनुष्य अशी सांगता की म्हळ्यार रे कितें की म्हळ्यार रे विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्याले समयानुसार प्रत्येक विषय आम्ही तरी तेच हान्य आज आमगेले विद्याधीश स्वाम्याने प्रत्येक विषय आम्ही तरी पत्रिकेर घाल्लेले टाइम आम्ही तरी 1 मिनिट आयल पेले जाय नाशिल्ले तशें त्यान म्हणे तांगेले एक देहाचे खंयचे तरी एक आलस्य जावं अथवा खंयचे एक मनांत कसलेंचे एक हेंचे नाशिल्ले तशें त्यान म्हण्याचेर धैर्यान तांणी मुखार सरल्याक आज हे नमुन्याचे एक विशेष साधना रूपाचे अयोध्या निर्माण करत असले एक व्यक्तित्व त्या वीर विठ्ठलाले रामदेवाले गुरुल अनुग्रहानं आमगेले विद्याधीश स्वाम्यांक देवान अनुग्रह केले. पण फुडें इतलो व्हड एक उत्सवाक स्वाम्यान विद्याधीश स्वाम्यान म्हणलेलें कशें की म्हळ्यार आमकां पावसू खंयचे नमुन्यार येवका की म्हळ्यार लोका रुपाचेर पावस येवका म्हण जनरूपाचेर पावस येवका म्हणून भक्त सागर हो पावस आयिल्लो कशें की म्हळ्यार अशी तशी आयिल्लो ना हो पावस केन्ना हो पावस येवचे सुरू जालो हो वयर पावस बंद जावंक गेलो. ही रामदेवाल दया कित्याक की म्हळ्यार कशे नमुन्याचेर तो देव स्वाम्यान सांगिल्लें आयकता म्हणले बद्दल हे एक निदर्शन. एक थेंब पावस ना तुमकां पुरा लोकांक धग्ग जावचें ना म्हणलें तरी पळय पुरा गेणा एक फॅन दवरलें स्वाम्यांक तशें दिसता आज पावस येना ही पुरा व्यवस्था योग्य जाव का म्हणून सांगून हे सांगचे कारण कशें की म्हळ्यार रामदेव वीर विठ्ठल तो मुख्य प्राण वृंदावनांत आशिल्लो तसलो विद्याधीराज रूपा स्वाम्याले प्रतिरूपाच्यो नित्य आराधन करता तसलो हनुमंत आज प्रतिष्ठ केल्लोच न्हय ताणवर एक आज एक चक्रव्यूहा नमुनो माळ्ळेली तुळशी माळा कान सकल दवरले. हे एक निदर्शन एक हे तुम्ही काय चिंता करत नाका तुमगेले हे विस्तारित प्रत्येक शाखा मठ आमगेले समाज म्हणले हे एक व्हड दिव्य विराट रूपाचे एक व्यवस्था आसा. हे व्यवस्थे भितर तुमगेले मागशे हांव केन्ना आसा आमगेले परिपूर्ण तुमगेले वर्षी आशीर्वाद आसा म्हणले बद्दल तुमकां बी तसलीर ईश पदवी दिल्या आपणें खंयची त्या विद्याधिराज तुमकां ईश पदवी दिल्या विद्याधीश ही ईश पदवी आनीक वैभवार चलोवन व्हरता म्हणले बद्दल तांकां घालील तसल माळा परत आनी त्यांनी आमगेले विद्याधीश स्वाम्यांक काणू हातान दिल्ले वरकान दिले. हे प्रत्येक आज पळोवचें मेळचें फाव आसा. हे एक आमगेलें व्हड भाग्य असल भाग्योदय आणतो. आज आमकां प्रथम पुण्यतिथी म्हणल्यार आमकां फावस अशें कितें की म्हळ्यार विद्याधीश स्वाम्यान केल्ली तसले प्रत्येक साधनेन तो खंयचेंच एक नमुने न्यूनत ना खंयच्यान तूं एक हे न्हय म्हणून तूं कावडत तसली कसली व्यवस्था तांतूं नाचची ना आशिल्ली. 2 पंत बद्रींत चातुर्मास करून परत आनीक शिष्यांक आपणाले शिष्या बी व्हरून ते एक चातुर्मास करका कशी आवस बापूस चरडाक कशी आपणाले चरडू हे नमुन्याचेर वैभव आपणाले चरडाल जावका हे नमुन्याचेर आपणाले चरडान हे नमुन्याचें एक तशी जावका अशी जावका हे नमुन्याचें एक ताण वैभव संपादन करका म्हूण कशी आवस बावस चरणा बद्दल सांगता की तशी आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याने आमगेले विद्याधीश स्वाम्यांक तेच नमुने पळोवन अशी नमुन्याचेर एक त्या चरडा केल्ले नमुन्याचेर तांकां शिक्षण की संस्कार की प्रत्येक समाजाचे पुरा परिचय दिननित्य दिवन आज प्रत्येकल्यांक चंद कोण कोण इतले लोक आयले न्ही कोणाले की स्वाम्यान आमगेले इतले चंद कोण प्रत्येकले उलयले की ना आजी प्रत्येकले उलयले कोण खंयच्यान आयलो कशें आयलो तूं कसन शिकता
हे तुमगेले परिचय आम्ही तरी सहस्र लोक आज जमील त्यांना सहस्र नमन्यांची एक व्यवस्था उरली त्यांना तुमगेले पुरा लोकांक चंद करून त्यांनी योग्य रीतीने तुमका विचार विनिमय करून योग्य तुमका आशीर्वाद दिलाच नाही तो तुमका ईश पदवीक तुमगेल गौरवाक तुमगेल स्थानांक तुमगेल सर्वांक आयुष्याचे आरोग्याक वृद्धीक आज तुमका दिलेल तो परम पूज्य विद्याधीश स्वाम्यान आशीर्वाद तुमगेल कुटुंबाक वैभवाक कारण जातलोचे आमगेल समाजाबद्दल आणि कसने उल्लोका म्हणना कितेक म्हळे रे प्रत्येकल्यांक म्हयन दोरनो परतगाळी वचका कोण कार बुक केले कोण खंच नमुन्यांचे रे आईल तरीचे सर्व तो जलप्रवाह बगले नडोनो आमगेले कुशावती नदी पर्यंत अत्यंत समाधान उरनो आज विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक योग्य स्वागत करचेक तेगेले एक निज रूप म्हळे रे सौम्य रूप दाखवनो श्री रामचंद्र आले वीर विठ्ठल आले परम पूज्य विद्याधीश स्वामी आले एक आशीर्वादात पात्र जाऊ चल योगो आज आमक ते गुरु परंपरेन तुले विद्याधिराज स्वामी आमक अनुग्रह केल्लो त्या निमित्तान आयच्या दिवसान तो हो एक महान नमुन्यांचो हो कार्यक्रम आज कसं धार्मिक सांस्कृतिक सर्व नमुन्यांचे कार्यक्रमांचे आयोजन केल्ल्याक सर्व आमगेल समाज बांधवांनी सहकार देऊन आमगेल मठू आमगेल गुरुल सेव कोरका म्हणले का भारी एक भक्तीनं भयान श्रद्धेन प्रत्येक मनुष्य मात्र हज्जनंतर आमगेल हो संपर्क अशी दवर का आम्ही खंचे फंक्शन गेले रे 50 वर्षा वयले मात्र पळोवचे मेळटा सोळे रे हे युवक वृंद मेळचे भारी कष्ट जाल्यार तुमकां सर्वांक आज तुमकां पयर सांगिल्लें हांवें युवक वृंद न्हय तुमी आनी स्वयंसेवक न्हय रामसेवक म्हणून सांगून तुम्ही रामसेवक जावन तुम्ही प्रत्येकल्यान केल्लें काम भारी समाधानकारक खंचे नाही लोकांपुरा तुमगेल घराकडे येईल म्हणे तुम्ही योग्य रीती आदरातिथ्य सर्व करून आमगेल मठाचे एक परंपरेक जाव कशील तसं स्थान मान स्वाम्याला आज्ञानुसार चल्लील तसं तुमका तो रामदेव बी बरें करतलो अशींच आमगेल मठाच्यो गुरुलो संपर्क आमी तर तुम्ही आशिल कडेन हो आमगेल समाज अत्यंत सुसंस्कृत समाज जावचेक निर्विवाद निसंशय अशी चलो आमगेल समाज आमगेल परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याला आशीर्वाद आमकां केन्नाच हे गुरु परंपरेन आशीर्वाद आमकां केन्ना मेळो अशें म्हूण हांव परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याले चरणारविंदाक नमस्कार करून उरलेल उतरान कसली म्हगेले निमित्तान चूक जाली तरी क्षम करून स्वाम्यान म्हाका बी एक तांगेले एक अमूल्य आशीर्वाद म्हगेले जिवनांत दिवका म्हणून देवालय प्रार्थना करत स्वाम्याला एक आशीर्वाद मागत 2 उतर समाप्त करता सर्वांक नमस्कार. गुरुवर्याक नमस्कार करून कार्यक्रम मुखार शिता. आता व्यासपीठार विराजमान जाल्ले परमपूजनीय गुरुवर्याल हातान गौरव सन्मान आणि आशीर्वाद घेवच्याक बी रामकृष्ण भटमाम येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. बी रामकृष्ण भटमाम हानी मूलतः ब्रह्मावर श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानाचे पर्याय अर्चक जावन आसाची. हांनी हांगेले बापाय पुरोहित बी उमानाथ भटमामाल संगाती बेंगळुरांत वास जावन आसाची. हांनी उडपी पेजावर मठाचे बेंगळुरांत आशिल्ले पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठांतू 11 वर्ष वेदांत शास्त्र न्याय आणि व्याकरण अभ्यास केला. पेजावर मठाधीश विश्वेश तीर्थ स्वामी आणि श्री विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी मार्गदर्शनांतू श्रीमन न्याय सुधा ग्रंथाभ्यास पूर्ण करून होड एक साधना केल्या. ते साधना बद्दल आज तांकां गौरव हांगा मेळटा आसा. हांनी बेंगळूरचे पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ आयोजन केलेले तसले श्रीमन न्याय सुधा परीक्षेंतू अति उत्तम श्रेणींतू उत्तम जाल्लेले कीर्तिवंत. हांनी अति उत्तम श्रेणींत उत्तीर्ण जावन 2018 विद्वान मध्यम पदवी स्वीकारून 2020 कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयांतू आचार्य पदवी स्वीकार केले. राज्य मट्टाचे न्यायशास्त्र भाषा स्पर्धेंतू 3 वर्ष प्रथम स्थान संपादन करून त्रिपुरा राज्यांत घडिले राष्ट्रमट्टाच्या स्पर्धेंतू फर्स्ट रँक घेवन आमगे समाजाक एक गौरव हाडून दिलेला आहे. हांनी तशीची 2 पंत राष्ट्रमट्टाचेर भांगरा पदक स्वीकार केलाय. आमगे समाजाचे एक होड साधक व्यक्ती बी रामकृष्ण उमानाथ भटमाम म्हणच्याक आमकां मस्त अभिमान दिसता. ह्या संदर्भारी गौरव तांकां प्राप्त जाता आसा. देव तांकां अनेक होड गौरव प्रशस्ती सन्मान मेळचे तशी गुरुवर्य आशीर्वाद दिवो. रामदेव वीर विठ्ठलाले आशीर्वाद तांचेर उरो अशी आमी स्वामी लेगी आनी देवाले मागया. आता
व्यासपीठाचेरी गुरुवर्याल हाताना गौरव सन्मान घेवच्याक सेंचुरी बिल्डर्स हाजे चेअरमॅन जावन आशिल्ले तसले डॉक्टर पी दयानंद पै बँगलोर हांकां वेदिकेर आपयता. कसले का म्हळ्यार आमी आजी पळयले विद्यार्थी राजभवना विद्यार्थी राजभवन अत्यंत सुंदर जावन आमकां दिशा मेळता आसा. 5000 स्क्विटाचे विशाल जावन आशिल्ले तसले 400 लोकांना बसचे अत्यंत सुंदर हॉल आज आमकां पळोवच्या मेळ्ळे. डिसेंबर 12 तारीखे दिवसू गुरुवर्यान विद्याधीश स्वामीन शिलान्यास केलेले तसले हे विद्यार्थी राजभवन आज लोकार्पण बी जालेले आसा. तसले एक हॉलाचे संपूर्ण सेवेदार जावन आसाची आता वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले तसले डॉक्टर दयानंद पै हांणी. तुमगेल नांव उदकांत बरोव नाकाची पुसून वता, वाऱ्यार बरोव नाकाची उड्डून वता, लोकांच्या मनांत बरयाची ते नांव शाश्वत जावन आसता म्हणचे उतरांत विश्वास दवरून तांणी सदा समाज सेवा, गुरुसेवा, दान अशी करता आसाची. तसले एक बरे मनाचे सज्जन व्यक्ती आता वेदिकेर येवन 2 उतरां प्रस्तुत करता अशी हांव तांगे लेगीत रिक्वेस्ट करता. विशेष दिवस आजी म्हालगड स्वामेले पुण्यतिथीचे शुभ अवसर असल एक भव्य वेदिका ह्या संदर्भाचेर गुरुवर्याले आशीर्वादू मंत्राक्षद व्यासपीठार घेवप तसले एक सौभाग्य ಒಟ್ಟುಲೋಕ मेळना ते आजी डॉक्टर पी दयानंद पै माम हांकां मेळ्ळेले आसा. आमगे समाजाचे मस्तितले देवस्थान, मठ मंदिर इत्यादी कसने एक रिनोवेशन कन्स्ट्रक्शन आसा म्हणटाना केदनय हांव आसा म्हणून धैर्य दिवचें दयानंद पै मामान ह्या संदर्भारी व्यासपीठाचेर गौरव स्वीकारता आसाची. देवान आमकां दिल्लेले हातूं थोडेपुणी आमी समाजाक समर्पण करता खंय. थोडेपुणी आमी समाजाक समर्पण केल्यार मात्र सार्थकता मेळटा म्हणजे उतरांत विश्वास दवरून ॲक्शन स्पीक्स बेटर दॅन वर्ड्स म्हणजे उतरांत किंत सक्रिय जावन समाज सेवेंत भाग घेवन निस्वार्थ सेवा मनोभावान मस्तितले दान धर्म केलेले निमित्त आज ही समस्त समाज हांकां गौरव दिता आनी गुरुवर्य देव तांकां आशीर्वाद दिवन आनीकची बरी करता आसा. देव आनीक बर करो अशी देवाले मागत हो गौरव तांकां समर्पण जाता आसा. श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. हाजे नंतर जो 9 रूम्स आसा डोनेट केल्ले तांणी रेडी उरचे म्हळ्यार समय अवकाश मस्त कमी आशा वचून ते रूम्स डोनेट केले तुमकां गोत आसा. हांव तुमगे नांव आपयता बट तांणी दूर दूर आसल्यार सायडान आसल्यार येवच्या चिक्के लेट जाता. गुरुवर्याल आशिर्वचन बी आमकां आजी घेवचें आसा तशें हांव न्हू तांणी पूर्वसिद्धतेचेर उरचें. तांगेल नाव एक पण हांव वाचून काडटा. श्री श्रीनिवास वी धेंपो पणजी, तशीची योगेश धेंपो पणजी, श्री प्रकाश आर नायक हुब्बಳ್ಳಿ, वेंकटेश करिकुर्वे तांणी रेडी उरचे इतलेची, श्री मुकुंद कामत मंगळूर, HK शेणै बँगलोर, रवींद्र शेणै बँगलोर, SM बालिगा बँगलोर, मुरलीधर नायक पुणे, प्रसाद पै सागर,
योगेश कामत कुमटा. ह्या संदर्भारी दयानंद पैमामाला आम्ही 2 उतर ऐकूया. हॅलो हॅलो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ या मठाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाला हांव प्रार्थना करता. तशीच आमगेले परमपूजनीय वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद श्री श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामीले स्मरण करता. तशीच तांगेले वृंदावनाक भक्तिपूर्वक नमन करता. तसेच आज आमगेले इतराक विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री श्री विद्याधीश स्वामी आमगेले इतराक विराजमान जावन बशिल्ले आसाची तांकां तांगे दिव्य चरणारी साष्टांग प्रणाम करता. त्या मान्ने देवालाक स्वाम्यालाक हांव मागता हांगासर सगळेच समाज बांधवांक तशीच तांगेले कुटुंबीक देवान स्वाम्यान अनुग्रह कोरका दीर्घ आयुष्य दिवका तांकां. तशीच चांगली तरी मना शांती दिवका तशी चांग आरोग्य दिवका आनी तांकां उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून दिवका म्हणून हांव स्वाम्याक देवालाक मागता. तशीच आमगेले सगळे समाजाच्या चेडूबाळांक चांग विद्येकी चांग बुद्धिकी दिवन तांकां उत्तर तांकां यशस्वी जीवन दिवका म्हणून प्राप्त करता म्हणून हांव स्वाम्याक देवालाक मागता. आज प्रथम पुण्यतिथी आमगेले परम पूजनीय विद्याधिराज स्वाम्यान वृंदावन जावन 1 वर्स जालें. त्या 1 वर्सांत आज महोत्सवात तेत्तस तातूंत भागवताक फुडली जनान सांगल्या म्हणकेची सागर रुपार जनांक आयल्याची म्हणलें बदच खंय खरें इतले मस्त संख्येर तुमी आयल्याची ते दिसता कथा म्हळ्यार एक विद्याधिराज स्वामी वयरी कितलेक नमूने अनुकरण कितलेक तुमकां रेस्पेक्ट आसा कितले तांगेले वयर एक भक्ती आसा तांकां कळटा. आनी विद्याधीश स्वामी तांणी आतां 1 वर्स जालें पिठारोहण करून तांगेले वयर कितलेक नमून्याचे मोग आसा कितलेक नमून्याचे तांगेले वयर अनुकंपा आसा म्हणलें आज खरें हांव दिसता आमकां. आज विद्याधिराज स्वाम्याले गुणगान करूंक साधारण एक कश्टा विषय इता म्हळ्यार एक सान एक मेणदबत्ती कॅन्डल त्या कॅन्डलान एक सुर्याल रुपाचे सुर्याची शक्ती आशिल्ल्याक कशी नमून्याचे होगळ दृश्य साध्य आसा कशी रुपार हें करूं साध्य आसा म्हणलें भावना येता. इता म्हळ्यार विद्याधीश स्वामी एक युग पुरुष म्हणून सांगता. तांणी साधारण एक व्यक्ती न्हय ता एक व्हडली इन्स्टिट्यूशन तांणी एक युग पुरुष तांणी केलेलें साधारण गुरुपिठात पिठारोहण करता तांणी केलेलें तितलें एक साधन तांणी केलेलें तितलें एचिवमेंट्स कोणें करी म्हण लागता. तांणी एक समाजाक तांकां एक आश आशिल्ली म्हळ्यार आमी समाज एक बलिश्ट समाज जावका आमी एक समाज प्रत्येक चेडूं वयर वचुका तांणी व्हडले पोजिशनां वचुका म्हणून आज आमगेले समाजात जे व्हडले पोजिशनाक गेला म्हणून जाल्यार त्या खंडीत हांव सांगता आमगेले विद्याधिराज स्वाम्याले तांगेले आशिर्वादू तांगेले आशिर्वचनां आयकून तांगेले आमकां पोजिशनां म्हणून त्या म्हळ्यार हांव खरें जावन सांगता आमकां 3 मठां स्वाम्यालें मार्गदर्शन आसा 3 मठां स्वाम्यालें आदर्श आसा आमकां म्हणटना आमगेले गुरु परंपरे निमती कशें 3 मठां गुरु परंपरे निमती आमी पुरायेन वयर गेल्ल्याची आज आमी कसले पोजिशन आसाची कसले ऐश्वर्य आसा आमगेल्या कसले व्हडले स्थितीर आमी गेल्याची केवल गुरु परंपरे निमती आनी आतांच्या आमगेल्या स्वाम्या निमती म्हणून आमकां म्हाका कांय भंय जायना तितले नमनाचे कुशक्त आसा. आज विद्याधिराज स्वामी तांणी कशें म्हळ्यार केन्नाय तांगेलें तांणी केन्नाय हसनमुखी केन्नाय
केन्ना रे ताणे आमकां बरें जावं म्हूण सांगता आशिल्लो ना तांगेले बरेपणाचो आशिर्वाद हांव खंडीत सांगता आमगेले स्वाम्या निमतीची आमी पुरो वय जाल्ल्याची म्हूण हांव सांगू कांय डावट ना आतां आमगे स्वाम्याले अचिवमेंट सादारण उणी कसलें ना इदा मारी तांणी कितलीकी नवे शाखा मठ तांणी निर्माण केला त्यानंतर कितलीकी शाखा मठ इम्प्रुवमेंट नवीकरण केला तांणी तें केलां मान्य तांणी वृद्धांक आनी दुर्बल वर्गांक तांकां आश्रय दिवचे खातीर तांगेलें गृहनिर्माण केलां तांगेले खातीर त्या मान्य तांगेले खातीर मस्त नमुन्याचें काम केलां सांगू गेल्यार मस्त आसा आमी पुरायजनां आतां फुडें उलयले पुरायजनांनी स्वाम्यालें गुणगान केलां जेन्ना हांव वापस तें रिपीट करच्याक म्हाका तितलें मन येना जाल्यार त्या खंडीत एक मात्र खरेंची तांणी केलें काम तितलें आसा जाल्यार तांणी आमकां दिल्लेलें उडोगर मात्र ते आमी सगळे समाज आनी मुखारची पिळगी घे आमी केन्नाय चिरून जावन तेजे विद्यार्थी स्वाम्याक तांणी आमकां व्हड उडोगर दिला स्वाम्यान उडोगर कसा म्हळ्यार आतां सांगल्या म्हणकेची एक रत्न जे आमकां दिला तांगेले तें तांणी रत्न तांणी सरेंडर केला जारी तांणी आमकां रत्न दिला आजी आमगेले विद्याधीश स्वामी आमगेले गोकर्ण मठाचे मठाधीश जावन तांणी आमकां दिलेलें तांणी तांकां दिलेलें एक स्थान आमचे खुश पावचे आनी खंडीत एक धैर्य आसा आतां आमी इतले जाणां भाग्य येता स्वाम्याक विद्याधिराज स्वाम्याक ते आमी कशी रिपे करूं येता म्हळ्यार एकच एक म्हळ्यार विद्याधीश स्वामी तांगेले पट शिश्य तांकां आमी कितले रितीन सपोर्ट करूं येता कितले रितीन तांकां आजी गोत आसा कळना तांकां इतले मनाचे जगत जनाले प्रोत्साह म्हूण तांकां कळना आतां त्या प्रोत्साहा निमती तांकां एक धैर्य खंडीत तांणी विद्यार्थी इदा म्हळ्यार केन्नाय एक बापसूक पुत्ताना तांगेले चड काम केल्यार तांकां केन्नाय बेजार येना जाळ येना तांकां केन्नाय गौरव येता एका बापसून पुत्ताल अभिवृद्धी पळयल्यार तांकां खुश येता तांकां जायना तशीच आज विद्यार्थी स्वामी आज आमगेले गुरुपिठाक पिठावरण केलां तांणी एक वर्स फुडें तें करून आज तांणी आनी व्हड काम करचें हें स्टार्ट केल्लें करता आनी एक विद्यार्थी स्वाम्याली एक सांगून कसं म्हळ्यार खंयचेय एक साध्य म्हूण आशिल्लें सुलभ रितीन साध्य करून दाखयलें सांगलें इता म्हळ्यार गण्डांतर यात्रा म्हणून हांव पळयलें पुरायजनांक सांगचें आशिल्लें तशें एक गंडकी यात्रा आमगेले स्वाम्यान केल्लें त्या मान्य दामोदर कुंड पादयात्रा तांणी केलें तें कश्टाचें काम तें जावचें वच न्हय तांणी कोण साधन करून दाखयलें तशी जी तें आमकां एक मार्गदर्शन इता म्हळ्यार हांगाची पुरायजनां सांगता म्हळ्यार कसलेय कश्ट आयिल्लो बिणुकाची आमगेले विद्याधिराज स्वाम्याल उडगास काडयाची इता म्हळ्यार तांणी तितले कश्ट पावन ताणें सुलभ रितीन केलां जाल्यार आमगेले कश्ट तशें सुलभ रितीन दूर जाता म्हळ्यार एक धैर्य आमी घेवका म्हणून हांव तुमकां सांगता आतां आमी विद्याधीश स्वाम्यांक आमी सगळे समाज एकवट जावन कितले रितीन आमी एक प्रोत्साह दिवं येता कितले रितीन आमी एक एनकरेज करूं येता म्हळ्यार एक इम्पॉर्टंट हें आसा आनी तें हांव पुराय समाज बांदव मन करचें कशें म्हळ्यार आमी जाले तितले प्रोत्साह दिवका तनू मन धन पुराय जर करता म्हणून आनी विद्याधीश स्वामीक आमी एक वागदान दिता म्हळ्यार म्हगेले आनी म्हगेले भाव सतीश पै आनी आमगेले कुटुंब तर्फेन कितलें काम करूं की तितलें समाजा खातीर काम करता म्हणून हांव स्वाम्याक आज तुमकां पुरायजनाक वागदान दिता स्वाम्याक आमी सभाभवन अन्नदान सभाभवन बांदयतना 50 लाख दिता म्हणून हें केलेलें काणीक रुपांत दिता म्हणून हें केलेलें आयचे तुमगेले जना प्रोत्साह आयचे समारंभ आनी एक स्वाम्याल एक अद्भुत तांगेलें प्रेजेन्स ते एक इलेक्ट्रिफायींग प्रेजेन्स तांगेलें तें पुराय पळयतना म्हाका दिसता आज आमगेले कुटुंबे तर्फेन आमी 1 कोटी रुपया स्वाम्याक दिता म्हणून हांव वागदान दिता त्या मनाय स्वामी आनी मुखार सुंदरी स्वाम्याचो व्हडले प्रोजेक्ट आसा म्हळ्यार स्वाम्यान तेची विद्याधिराज स्वाम्यान घाल्लेलें मार्गदर्शन तांणी दिलेलें मार्गदर्शी रुपार तांणी मस्त करता ताची आतां आमकां गोता ह्या वर्स 1 वर्स भितर स्वाम्यान हांगा पर्तगाळी मठांत तूं कसले नमुन्यान बिल्डींग बांदयला कसले नमुन्याचे इम्प्रुवमेंट केलां म्हळ्यार आज आमकां पुरायजनां कळना आनी मुखार सुद्दां स्वाम्यालें व्हडली योजना आसा पुरो त्या योजनेक पुराय योजनेक आमी खंडीताची सपोर्ट करता जी आमकां कितले रितीन सपोर्ट करून परत की तितली करता म्हणून हांव स्वाम्याक वागदान दिता आतां आमी त्या 50 लाखच्या आज डायनींग हॉलाचे बाबतो आज एक फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आज स्वाम्यान
काणिके रुपात स्वीकार करता म्हणून केला. आनी कसं म्हळ्यार स्वामी 3 दिवसाचे हांगा आयचे 3 दिवसात खर्चू त्या आमगेले कुटुंबे तर्फेन बोरकावण मनस ताजे खातीर ते 2 ಲಕ್ಷ त्या 2,55,777 रुपये ताजे आमगेले कुटुंबे तर्फेन दिवका म्हणून आमकां मन केला. दय करून सतीश मोहिनी सब बघे हे विनम्र तरी आमी आमगेले काणिके रुपार दिताची स्वाम्यान दय करून स्वीकार करता म्हणून हांव स्वाम्याक मनव करता मागता. त्या माने आमी पुराजांनी स्वाम्यान करचे पुरा मुखार कार्यक्रम भारी अद्भुत रितीन यशस्वी जावो म्हणून आमी देवाक मागताची. श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. हा तवळी म्हळ्यार देवान आमकां दिल्लेल्यान तूं थोडे पुणी समाजाक देवाक दिवचेची सार्थकते म्हूण तसले एक सार्थक जीवन चलयत आशिल्ले तसले व्हड व्यक्ती पी दयानंद पैमाम व्हड दानी तांणी कसन घोषण केलें ते शब्द तुम्ही आता ऐकलेची हे वर्णन करच्याक आमगेले शब्द ना. ताका एक शब्द म्हळ्यार तुमगेले हाताची शब्दा मुखेन ताका आमी धन्यता समर्पण करया. दयानंद पैमाम ऑन स्टेज. थँक्यू. आमी पळयल्याजी सकाळी गुरुवर्याल हाताना अत्यंत सुंदर जालेले तसले इक्र रूम अत्याधुनिक सौकर्य आशिल्ले तसले AC उरत प्रत्येक सुव्यवस्थित अतिसुंदर आशिल्ले तसले एक रूम्स आमी आज जो हांगा भक्तान आयले तांकां वास जावच्याक आनी जावका म्हणचे बदल ते डॉनर्सांनी दिले. ते डॉनरांक प्रत्येकल्याक वेदिकेर आपोवन गुरुवर्याल हाताना गौरव प्रसाद दिवं तसले एक अवकाश आजस. श्री श्रीनिवास वी डेंपो हांनी स्वामेल हाताना गौरव प्रसाद घेवचो. योगेश डेंपो, प्रकाश आर नायक सन ऑफ आर एन नायक कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसाची हुबली डेनिसन होटलाचे. वेंकटेश करिकुर्वे बेंगलोर JK स्टील कंपनी. श्री मुकुंद कामत प्रभाकर कामत मामलचेल्लो पब्बास आइडियल आइसक्रीम मैंगलोर. ताजमगिरी HK शेणे माम मठाभिमानी जावन आसाची मुंबईन तुरचे मूल गंगोळ्ळी. एक व्हड दिवस आजी
गुरुवर्याले प्रथम पुण्यतिथीचे दिवसू SM बालिका माम स्टेज आ गौरव घेवचे मुरलीधर नायक पुणे हानी प्रसाद घेवचे प्रसाद पै सागर हानी गुरुवर्याला तान गौरव घेवचे चार्टर्ड अकाउंटंट GS कामत कुमटा हांगेल चेल्लो योगेश जी कामत हानवाई सोमेल हातान गौरव प्रसाद घेवचे प्रकाश आर नायक हानी RNN ग्रुपाचे हुबळी तांणी वी प्रसाद घेतील असं लागलागी 547 इयर्स म्हळ्यार 5.5 वर्साची लागलागी मठाचे परंपरे मठाचे इतिहास असा तसले एक इतिहास असा आजचे मठाचे होड कार्यक्रमांत मेसेज कोणी करच्या जायना आशिल तसल साधना केलेल गुरुवर्य आमगेले विद्याधिराज 3.5 किलोमीटर जर्नी कठीण दुर्गम वाटेरी पायवाटेन सतत 30 दिवस चमकून वचून 5400 मीटर उंचाई आशिल तसले दामोदर कुंडा वचून चक्रतीर्थ वचून गंडकी यात्रा कोरनो देवाल दर्शन घेतील कीर्ती विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याक पावता ही साधना 86 माध्वयतीवर्यांतो इदम प्रथमम म्हणून के कोण दाखयलाय असल साधना माध्वयतीवर्यांत आनी कोणी केलेलं ना पेजावर मठाचे विश्वेश तीर्थ स्वाम्यान बी केल्या जाल्यार तांणी हेलिकॉप्टरार केल्या तांणी बी ते सांगल्या ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ 30 ದಿನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ತನ್ನಿ ಮಳ್ಯ म्हणतर जालेरी आमगे मठा संस्थाना वेळेरी उरले स्वाम्यांक कितलेक गौरव आसा आनी आमगे समाजाक हो कितलो होड एक गौरवा विषय म्हणून हांग कळटा SM बालिगा आणि रवींद्र शेणे हांगेले परवागी हानी प्रसाद घेताची बद्रीनाथ कामत माम प्रसाद घेता असाची तांगेल अनुपस्थितीन तो आता एक डिवाइन जर्नी ऑफ HH विद्याधिराज तीर्थ स्वामी म्हणले एका टायटला वयरी यशोगाथा म्हणले एक बुक रिलीज असा एक डॉक्युमेंटरी अत्यंत सुंदर संचिका म्हणून सांगेत खाली 24 पेजेस 24 पेजांतो 54 इयर्सांतो आमगेल गुरुवर्यान कसन केलंय म्हणून कळची तसल एक बुक आमगेल स्वाम्यानं 4 धाम यात्रा केलाय अष्टवैकुंठ यात्रा केलाय सप्तमोक्षदायक यात्रा केलाय त्रिस्थळी यात्रा केलाय गंगा परिक्रम यात्रा केलाय गंडकी यात्रा केलाय वृद्धाश्रम बांधलाय वसती निलय बांधलाय नूतन मठ निर्माण केलाय नूतन देव मंदिर निर्माण केलाय यज्ञ हवन महाअनुष्ठान कल्पवासू हे पुरा आमगेल स्वाम्यान केलाय कोणा खातीर भजकांनी सुखानुरका संतोषानुरका बर जावका समाज एक जावका समाज बांधवा बर जावका म्हणल्यार एक बरे उद्देशाक तांणी तांगेल आरोग्या बद्दल काळजी घेना नशी हे आमगेल खातीर इतलो होड साधन करून तांणी दुखी अनुभवशिल्ले तांणी कष्ट घेतले
तसले एक महान स्वाम्यानं केल्लेले साधन कसं नाही, त्यांनी तांगे जीवनात तो अनुभवशिल्ले कष्ट कसं नाही, हे ಒಟ್ಟು आमगेल समाज बांधवांक कळिता येऊ का. ताजे बदलक हे बुक रिलीज जाता आसा. गुरु भक्त, स्वामी भक्त, अनुयायी वर्गाक, मठाच फॉलोवर्साक कळका की हे मठाच परंपर कसं नाही, हे 54 इयरांत विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्यान कस कसन साधन केल्या म्हणचे बदल कळच्याक ಒಟ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತುರುಕ ಮಂಚ ಬದಲ ಹೇ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಕೆಲ್ಲಸ ಯಶೋಗಾಥಾ ಆತ ते गुरुवर्याल हातान अनावरण जाता. गुरुवर्याल मार्गदर्शनान तुझी मुकुंद कामत मंगळूरू हांगेले सहाय हस्तेन हे बुक रेडी जाल्लेलं आसा. हे एक भव्य वेदिकेचेरी आईचे विशेष दिवसांत तो अनावरण जाता. हे प्रति एक समाज बांधवान होरका ते वांटूच व्यवस्था करताची. तुमगेल गावांत तुमगेल घरांत वांटूची व्यवस्था जाता. हे बुक रिलीज जाता. आजी गुरुवर्याल हाताना अनावरण जाता असा. यशोगाथा द डिवाइन जर्नी ऑफ H.H. विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी. हे पुस्तक एक घरचे एकल्यान घेवचे, चरडू उरताची, तुमगेल कुटुंबा सदस्य उरताची, एक घरच्यान 5-6 लोक आयिल्ली उरताची, जाल्यार एक घरचे एकल्यान घेतले म्हणून तर जाल्यार चड घराक वांटूचे अवकाश मेळटा. म्हणचे बदल हे लक्षात दवरून घेवन वांटूचे आयिल्ले तेन्ना एक घरचे एक व्यक्तीनं हे बुक स्वामेल आशीर्वाद रूपेण घरा व्हरका म्हणून मागणी करता. एकाकीना एक सुयोग, एकाकीना एक सदावकाश आज आमकां मेळ्ळा. असल एक पुण्यतिथी दिवसू रामदेवाले दर्शन, वीर विठ्ठल देवाल दर्शन, यज्ञ प्रसाद घेवतसले, विविध सेवे प्रसाद घेवतसले, ಒಟ್ಟು भाग्य मेळ्ळे. व्यासपीठारी विद्याधी स्वाम्यांक दर्शन घेवन तांगेले आशीर्वाद घेवतसले एक सौभाग्य मेळ्ळे. त्याच सांगाती आनीक एक व्हड सौभाग्य मेळ्ळे. ते कसं नाही मेळ्ळे रे. जगदोद्धारको, अनाथ रक्षको, दीनबंधू, कलियुग वरदा, कलियुगाचे आम्ही मागील दित्ताल देऊ तिरुपती तिम्मप्प वडिया. हे तिम्मप्प वडियाल प्रसादू आजी लड्डू रुपारी आज आमकां मेळता आसा. हाजकिना व्हड अवकाशांनी आम्ही कसं निरीक्षे करीत हे कलियुगांत. ते बी गुरुवर्याले हात लागून हे प्रसाद वांटिताची. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले शिष्य वर्गाल आश आशिल्ली हे तिरुपती तिम्मप्प वडियाल प्रसादू गुरुवर्याल हातान घेवका म्हणून हे आनीक थोड्या वेळान आम्ही प्रसाद वांटूची व्यवस्था करतात. आता गुरुवर्याल हातान एक वेबसाईट रिलीज जाता. श्रीमठाचे वेबसाईट हे संपूर्ण आमगेले मठ परंपरेची माहिती हे वेबसाईटांत मेळटा. मुकुंद कामत माम हे गुरुवर्याल व्हरता आसाची हे तुम्ही LED स्क्रीनार पळयता आसाच. आता हे अनावरण जाता आसा. ही खुशी आम्ही एक पंत हात पेटोवन संभ्रमाचरण करया. हे कसं हंत कसं आसा म्हणचे वर्णना हाजी सूत्रधार महेश नायक माम करता. महेश नायक मामाक वेदिकेर स्वागत. प्रथम जावन मठाचे आराध्य दैव श्री रामदेव विठ्ठला चरणाक वंदन करून तशी परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याक स्मरण करता. व्यासपीठार आशिल्ले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याक चरणा वंदन करून हे वेबसायटा बद्दल एक 2 उतरां उलयता हांव. आमगेले मठ बद्रिकाश्रमांत 1475 चैत्र शुक्ल द्वितीया दिसो स्थापन जालें. हे देवभूमींत खंयचेय एक स्वाम्याक आश्रम मेळ्ळे जाल्यार ते प्रप्रथम जावन आमगेले स्वामी श्री नारायण तीर्थ स्वाम्याक
विंगड कोणाक थंय बद्रिकाश्रमांत अशे संन्यासी दीक्षा मेळना. ताजे नंतर पासून आता 23ನೇ गुरुवार्य 24ನೇ गुरुवार्य पासून हे कालकिर्दींतू कस चल्लें हे मठांत कसल घटण जालें हें पुरो आमगेल्या व्हडल्या स्वाम्यान चंद करून एक पुस्तक रुपांत की एक डॉक्युमेंटेशनांत की चंद करून दाखल केल्लें आसा. आमगेले विद्याधिराज तीर्थ म्हण सांगले रे हे मठाचे एन्सायक्लोपिडिया. हे मठाचे प्रत्येक घटना खंयचे वर्षांतू खंयचे मठ स्थापन जालें, खंयचे मठांतू खंयचे देव स्थापन जालें, के पुनर्प्रतिश्ठा केन्ना जालें अशें प्रत्येक विवर हंत हंत जावन दाखल केले आमगेले विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले. तांगेले एक मनोदय येशील की म्हळ्यार तांणी दाखल केलें तसं पुरा विवरण हे पुरा लोकांक पावका, लोकांक बी कळका, हे मठाचे वैभव कसं जालें हें कळका म्हण तांगेलें एक मनांत आशिल्लें. ताजे प्रकार आज ते हे गोकर्ण मठ ऑर्ग म्हणलें हें वेबसायट व्हड सोमेल जे चरणाक अर्पण करता आसा ती आनी सोमेल ताजें आतां इनॉग्रेशन केलें. विशेश हांव एक सांगचें कसो आसा की म्हळ्यार हो आमगेलो मठ स्थापन जाल्लो जाग कशें आसा हाका ईशान्य समुद्रगामिनी ईशान्य प्रवाह कुशावती म्हणटात. हें स्थाना महत्व कसं म्हळ्यार हे जागेर कसं जाता की दिवस अभिवृद्धी जाता अशें म्हणजे एक त्या स्थानाचें विशेष महत्व. 1450 रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यान गोकर्णच्यान हांगा रामदेव हाण प्रतिश्ठा केले. ताज नंतर तुम्ही इतिहास कळना पळया प्रति वर्ष प्रति हंतांत प्रति एक स्वाम्यान हो मठ इतलो डेव्हलप की म्हळ्यार प्रति पंत नवनवीन येत आसा. आज पासून पळया तुमी लास्ट ऑगस्ट 8 तारखेक हे मठाचे मागशीचे एक शिलान्यास केलो आनी आमी 7 म्हयन्या भितर असल वैभवाचे एक मठ वास्तू बांदिले हे व्हड सोम्याले आशिर्वादाची. तशी प्रति एक हंतांतू हे मठाचे अभिवृद्धी जाता अशें म्हणच्याक हे आमगेले स्थळ वास्तूची कारण अशी बी मुखार न्ही वाडत उरतलो, अशी अभिवृद्धी जाता उरतलो. हे अशी तुमी पट्टू लोक हे मठा येवन हे मठाची कीर्ती वाडोवच्यान तूं स्वाम्याले अनुग्रह घेवच्यान तूं पोट लोकांक सहकार दिवंक म्हणून पाळपण मागीर 2 उतर समाप्ती करता. हे एक वेबसाईट रिलीज करच्याक सहाय केल्ले महेश मामाक आणि निखिल पै हांकां धन्यवाद समर्पण करत कार्यक्रम मुखार वता आसा. आजी ओटो एक 20 रूम्स रिनोवेशन जाल्लेले आशिल्ले. महेश नायक माम ह्या संदर्भाचेर तुमकां एक सान गौरव आशीर्वाद गुरुवर्यान दिवका म्हणून आज्ञा दिल्ली आसा. तशें जावन तुमी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हाताना हे एक गौरव सन्मान स्वीकार करका म्हणून रिक्वेस्ट करता. आमी महेश मामा बद्दल कसं सांगता म्हणून केन्नाय मठांत तूं वच, कसं वचो, कोणी वचो, कितले वेळार वचो, तांकां आपोसून उल्लोन कसले आयलो, कसन जेवका, प्रति एक विशयान तूं मोग दाखोवन तांणी सहकार दिलेलो आसा. मठांत तूं खंयची मूल्यांत कसन आसा, खंय कसन आसा, पंप सेट खंय ऑन करका, वायट जाल्यार कसन करका, खंयची खंय आसा, प्रति एक विशय आमगेले महेश नायक मामा गोत आसा. केन्ना तांणी खंय गेले रे आमी तांकां हितल्यान सोदूका खंय आसाची म्हणून तितले हार्ड वर्क करा, तितले एका मठा बद्दल गुरू बद्दल प्रीती गौरव आशिल्लो तसो मनुष्य एक पंत आमी ताळ पेटोवन तांकां अभिवंदन करया. कित्याक म्हळ्यार सन्मान मेळ्ळेलो आसा जी गुरुवारी आयल्या हातान तांकां देव आनी इतले आयुश्य आरोग्य दिवं म्हणून देवाले मागया, गुरुले मागया. आतां 20 रूम रिनोवेटेड रूम्साक डॉनेट केले डॉनर्साल नांव सांगता. तांणी येवन स्वाम्याल हाताना प्रसाद स्वीकार करचे. प्रथम आतां आर कामत वायस प्रेसिडेंट आमगेले सेंट्रल कमिटीचे वायस प्रेसिडेंट जावन आसाची तांणी वेदिकेर येवन प्रसाद घेवचे, गौरव सन्मान घेवच्यो. आर कामत मठाचे वायस प्रेसिडेंट. तशीच वैदिक कुटुंबाचे आमगेले दिलीप भट माम येल्लापूर मठांतूं सुमार 7 तळगळी तुकून हांनी देवाल पूज करून आयल्याची 7 जनरेशनाच्यान. तशीच मठाचे उपाध्यक्ष बिवाई दिलीप भट वेदिकेर आसाची. कमलदास शेणै अँड सन्स बेंगलोर
हा निवेदी केरेवचे हॉटेल उद्यमी जावन आसाची गोल्डन गेट हॉटेल बी आज सांगेले के श्रीनिवास प्रभू मुंबई हानी बी वेदी केरेवचे मठाचे एक भक्त मठाभिमानी गुरु अभिमानी म्हणून सांगेत मुंबई वडाला मठाचे राजन सी भटमाम तांणी वेदी केरेवचे गुरुले परमभक्त जावन आशिल्ले तसले संजय रैतुलकर तांणी स्टेजार येवन स्वामी हातान गौरव घेवचो हनुमंत पै फाउंडेशन हाजे गौरव जो आसा आमगेले प्रदीप जी पैमाम MD हांग्यो आईस्क्रीम तांणी वेदिकेर येवन घेवचे पुत्तू पैमामले स्मरणार्थ हनुमंत पै फाउंडेशन म्हणून तांणी केलें पुत्तू पैमामाले उडगासू केन्ना येता असल कार्यक्रम जाताना पुत्तू पैमामान आमगे सांगात उरका आशिल्ले अशें दिसता भटकळ गांवची एक राय रे हो म्हणून होडस्वाम्यान कळेल उद्गार केन्ना आमकां उडगास येता होडस्वाम्यान उलयतना केन्नाची पुतणाल नांवां उल्लेख येत तशिल्ले तसल एक परमप्रिय शिष्य जावन आशिल्ले मठाचे स्वामेले परमप्रिय शिष्य तांणी केन्नाय पुतना तांगे उडगास आमकां ह्या संदर्भात मस्त येता मठाचे 4 खांबेन तूं एक खांबो आमगेल पुत्तण नाशिल्लो म्हूण सांगले की चुकी जायच ना तसल एक महान व्यक्ती गुरुभक्तू गुरुसेवकू आमगेल पुतणा श्रीमती जयश्री पै हांगेले परवागी तांणी एक रूम डोनेट केल्लो आसा भरत पै हांणी येवन ते गौरव स्वीकार करचे म्हालसा नारायणी सिद्धिविनायक टेम्पल मादनगिरी हांवें एक रूम रिनोवेशनाक डोनेट केलेलो आसा सुनील पैमाम आनी पुरा लोकांची एक गौरवान्वित व्यक्ती केन्नाय होड सोमेक म्हाका एक कॅम्प दिया सोमे म्हणून घेवन मादनगिरी खोरनू गुरुवर्याले आशिर्वाद ಒಟ್ಟು लोकांक काडून दिवन ते एक पुण्य वांटूंक येतील तसले एक मनुष्य सुनील पैमाम आज आमगे सांगात आसा तांणी वेदीर येवन गुरुवर्याले गौरव स्वीकार करका होन्नावरचे माधव नायक माम आमगे सांगात आसाची तांणी बी आज वेदिकेर येवन हे गौरव स्वीकार करका बेंगलोरच्यान आयिल्ले दीपक नायक माम तांणी बी व्यासपीठार येवन हे गौरव स्वीकारचे गोवाच्यान आयिल्ले गणेकर सीताकांत माम तुम्ही वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हातान गौरव सम्मान आणि प्रसाद स्वीकार करचे कांतप्प शानभाग होन्नावर हांबी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हातान प्रसाद घेवका मुख्य प्राण आर्तमुवर्स दिब्बणगल एक व्हड गुरुभक्त कशकी म्हळ्यार सोम्यान उडगास काडचे पयले कांतप शानभाग आपल्यार म्हणजे पयले कांतप शानभाग ते हाजर उरतशील खंय हे 7 म्हयन्यान तूं मठवास्तू निर्माण जाताना नवीकरण जाताना ज्यो डेव्हलपमेंट्स जाले तेन्ना हांगा मस्त टायमारी आमकां JCB हिटाची मशीन्स ಒಟ್ಟು जावका जाता त्या संदर्भारी विचारचे पयले हे एक उर्सोमे म्हूण दवर घेवन वता अशें हांव आयकल्लो तसल एक सोमेल एक परम भक्तू म्हूण सांगेता कांतप शानभाग आतां वेदिकेर आसा तांणूय गुरुवर्याल हातान प्रसाद स्वीकार करचे हॉस्पिटे सुरेश प्रभमाम तांणी हॉटेल उद्यमी स्टेजार येवचे राजेश भट बेंगलोर तांणी बी स्टेजार येवचे मुल्लेरी रघुनाथ राव तांणी बी स्टेजार येवन स्वामी हातान गौरव स्वीकार करचे कापूचे विवेकानंद भटमाम निवृत्त बँक अधिकारी जावन आसाची स्वामी बद्दल अपार प्रीती गौरव हांकां
बेंगलोर द्वारकानाथ भवनाचे पदाधिकारी जावन आशिल्ले तसले वामनाचार्य हांबी वेदी रेवचे. मठाभिमानी जाले तसले नाशिकचे माधवराय कामत हांबी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हातान आशीर्वाद प्रसाद स्वीकार करचे. श्री महालसा सिद्धिविनायक देवस्थानाचे सुनील पैमा मादनगिरी हांनी हे परिसरांत आसाच म्हण तर जाल्यारी येवन गुरुवर्याल हातान आशीर्वाद प्रसाद स्वीकार करचे. माधवराय कामत, तदनंतर हे मठाचे जो है एक नभूतो म्हणत मुखार मागोतना इतलो व्हड एक कार्यक्रम पर्तगाळी इतिहासांत प्रायशः जलना अशी हांव लेखता. इतलो व्हड एक कार्यक्रम, इतले चंद एक कार्यक्रम परमपूजनीय विद्याधीश स्वामील मार्गदर्शनांत प्रति एक विषय मना घेवन हे अश करा, हे अश करा, हे तश करा, प्रति एक विशयांत मना घेवन मार्गदर्शन दिवन इतले चंद हांवें जालो. हे एक अविस्मरणीय आनी तांगेले हे काम अनुसरणीय म्हूण सांगेत. आमकां विसरचें जायना. आयचे दिवस अविस्मरणीय जावन आसा आनी अनुसरणीय बी जावन आसा. आमी शिकची मस्त आसा. गुरुले मार्गदर्शन आमकां मेळता उरता, गुरुल आशीर्वाद मेळता उरता. असल एक समाजाचे, मठ मंदिराचे, देव मंदिराचे काम अभिवृद्धी नवनिर्माण जाताना आमचे असले युथाक, यंग जनरेशनाक एक मोटिवेशन म्हूण सांगेत. तसले गुरुवर्याले अनुग्रह आमकां मेळता उरो म्हूण अशी रामदेवा लेगी आनी गुरुवर्याले मागया. हे संदर्भाचेरी हे बिल्डिंग डेव्हलपमेंटाक मस्त लोकांनी डोनेशन दिल्या, तांगेल्या शक्ती अनुसार दिल्या. कोणा लेगी निमगील ना, तांणी जावन मनान आमगेले घेया म्हणून तांणी येवन दिल्या. ते आमी मठान स्विकारल्या. तांतू एक थोड्या लोकांक, ओट्टू लोकांक हे वेदिकेरी दिवचे जायना. थोडे एक डॉनर्सांक हांगा आमी प्रसाद दिता आसाची. श्री म्हालसा संस्थान मारधोळ मस्त देवस्थान आडळित मंडळीच्यान ट्रस्टाच्यान वरीक सहाय केलेलं आसा. श्री म्हालसा संस्थानचे प्रतिनिधी तांणी आयले म्हूण तर जाल्यार मारधोळच्यान तांणी येवन हे देवस्थानाचे रेप्रेझेंटेटिव्स तांणी स्टेजार येवन स्वामी हातान प्रसाद घेवचो. तशीची वेलिंग श्री नरसिंह देवस्थान, वेलिंग लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान तांणी येवन गुरुवर्याल हातान प्रसाद घेवचो. तशी श्री शांतादुर्गा देवस्थान वेलिंग आडळित मंडळीचे समिती पदाधिकारी, देवस्थानाचे मुक्तेसर, ट्रस्टीज कोणी आसून दी तांणी तो घेवन देवस्थाना पावोवचो. हे एक अवकाश आजी गुरुवर्याल हातान घेवचो. तशीची हे मठा वास्तू अभिवृद्धी जाताना हे संदर्भाचेरी मस्त लोकल सहकार जाय आशिल्ले, सलहे मार्गदर्शन जाय आशिल्ले. वास्तुशिल्प इंजिनियर्स उरतले. तशीची हे नवनिर्माणाच्या क्षेत्रांत अनुभव आशिल्ले तसले उरतले. स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स, कन्सल्टिंग इंजिनियर्स, वास्तुशास्त्रज्ञ असल वेळारी
आता परमपूजनीय गुरुवर्यालय हातानं आमका तिरुपती देवालयाक प्रसाद खावचे भाग्य येता मेळता असं परमपूजनीय गुरुवर्य हस्तस्पर्श करून तांगेल्या दिव्य करकमलान आमकोटू ते प्रसाद घेवचे भाग्य अनुग्रह करताच आता श्रीनिवास पादरायण दीनरक्षक अनाथ रक्षक वेंकटरमण गोविंद आता डॉनर्स लिस्ट वाचिता तांणी वेदिकेर येवन प्रसाद घेवका म्हणून रिक्वेस्ट करता GSB गणेशोत्सव समिती मुंबई हाजे राजन सी भट मुकुंद कामत मुंबई हांनी वेदिकेर येवन प्रसाद घेवचे श्री महालसा संस्थान रिनोव्हेशन टायमारी दिनेश पै मामान हांगा मस्त काम केलेलं आसा गुरुवर्यान तांकां आपोवन तांगेले मस्त मार्गदर्शन घेतले म्हळ्यार तांगेले सलहे सूचने घेतले 2 कमिटी केले ह्या संदर्भाचेर एक डेव्हलपमेंट कमिटी आणि पुण्यतिथी सेलिब्रेशन कमिटी म्हणून ह्या दोन्ही कमिटींची गुरुवर्यान जबाबदारी दिनेश मामाक दिली आणि त्या दिनेश मामान घेतली भिवाय हांग्यो आईस्क्रीमाचे चेअरमन जावन आशिल्ले तसले दिनेश पै मामान मुखार सुनू ती जबाबदारी घेवन ताका कोण कोण संपर्क करका की कोर न्हू खंयच खंयच वेळार कसकसान हाडोका ते पुरा हाडोसून कंप्लीट जबाबदारी घेवन हे एक मठवास्तू निर्माणांत तो संपूर्ण सहकार दिलेलो आसा हे संदर्भार आमी तुमकां आभारी म्हणत तुमी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हातान गौरव प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता तशीच गिरीश शानभाग बाळेरी हांनी सिरसीचे हांनी सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसाची हांनी बी वेदिकेर येवन स्वाम्याल हातान आशीर्वाद घेवका हुबळीचे आर्किटेक्ट आनी स्ट्रक्चरल इंजिनियर जावन आशिल्ले तसले सदानंद नायक हुबळी हांनी बी वेदिकेर येवन स्वाम्याल हातान प्रसाद घेवका कितले वेळारी आमी पर्तगाळी मठा येयले तेन्ना सदन थंय उरत आशिल्लो तितले एक मुतुवर्जी घेवन जबाबदारी घेवन काम करायला आसा सदनान वेदिकेर येवचें अभय कुंकलेकर पंजीम हांणी बी स्ट्रक्चरल इंजिनियर जावन आसाची वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हातान प्रसाद घेवचे दत्तप्रसाद प्रियोळकर पणजी कन्सल्टिंग इंजिनियर हांणी बी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हातान मंत्राक्षत सहित गौरव प्रसाद घेवचो मुंबई पुणे विभागाचे नामांकित सिव्हिल इंजिनियर संदीप शिकरे हांणी बी स्टेजार येवन प्रसाद घेवचो पंजीमचे अनिल कुंटो कारवारचे माधव भट अंकोलाचे विजय पै हांनी मस्त एक सहकार ह्या संदर्भात दिलेलो आसा सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन टायमारी हांगा कसकसन जावका त्या संदर्भात मटेरियल दिवची की प्रति एक विशयान तो तांगेल सहकारू आमी स्मरण करचे वेळ हो 7 म्हयन तुकून विजय पै मठांत उरून तांगेले सेवा तांणी निस्वार्थ जावन ह्या संदर्भात दिलेलो आसा ते आमी ह्या संदर्भात मनन करताची विजय पैन वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हातान प्रसाद घेवका
ह्या संदर्भाचेरी डॉनर जलतसलाय पुण्यतिथी फंक्शनाचे डॉनर जलतसलाय शिब्रूर अजित कामत, शिब्रूर नरसिंह कामत आणि दीपक शणै मुंबई हानी उरका आशिल्ले. अनिवार्य कारणा निमित्त तांणी नाची ह्या संदर्भात तांगेल उडगास काण घेता. आमगेले सारवंत विचारवंत समाजू हे समाजाक हे संस्थानाक रामदेवान दिलेले तसले एक अनर्घ्य रत्न म्हळ्यारी आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वामी तांगेल हातान आता प्रसाद घेवप तसले एक सौभाग्य आमकां पुरा मेळ्ळेले. हे जन्म जन्मांतराचे एक सुकृत अथवा सौभाग्य अशी सांगेत. श्री रामदेवान अनुग्रह केलेले तसले कुशावती तीराचे हे तपोभूमींतू हे कार्यक्रमाची घडता आसा. एक व्हड संस्थान आमगेले सांगतानाची अभिमान जाता. केळदी रायान आमगेले संस्थानाक परमपूजनीय गुरुवर्याक वडयरू म्हणून बिरुदू दिला म्हणून सांगताना मस्त खुशी दिसता ह्या संदर्भाचेरी. तसले एक गौरव घेतिल्ले एकमेव संस्थानाचे गुरुवर्य विद्याधिराज तीर्थ स्वामी. नाव करेक्ट सांगा. लिस्टात नाव आसली तशी नाही आज लिस्टांत आसली दत्तप्रसाद शिरोळकर दैकुंतानी वेदिकेर येवचे. दत्तप्रसाद प्रियोळकर पंजीम. संदीप शिकरे मुंबईचे संदीप शिकरे वेदीर येवचे. तेन विना तृणमपि न चलती म्हणतच देवाले आशीर्वाद ना नशी एक फुल्ला पाकळी एक तणा पाकळीवर एक हाल ना म्हणून तशी देवाला अनुग्रह म्हळ कसने रामदेवाक आम्ही कसले मानका वीर विठ्ठलाला एक दही म्हळ कसने करुणी म्हळ कसने म्हणून प्रत्यक्ष उदाहरणे आईचे वातावरण काली पैरी समस्त भजक बांधव इतले टेन्शनार आशिल्ले की म्हळ्यार मस्त पावस आयले रे भजक बांधव येवच्या तोंदर जाता हे म्हणून पावस मू म्हूण इतले चंद वातावरणाची रामदेवान अनुग्रह केल्या वीर विठ्ठलान अनुग्रह केल्या ते गुरुवर्याले दया गुरुवर्याला आशीर्वादो हे एक यशस्सा कारण अशें म्हणून सांगेत. आम्ही कितलेची धन्यता समर्पण केले की कमीची. श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. अमेंबल शिवानंद कामत हांगेल तर्फेन अमेंबल बद्रीनाथ कामत हानी वेदिकेर येवन प्रसाद घेवका. शिवराम सालगांवकर शिवानंद सालगांवकर वेदिकेर येवका. आता जो तिरुपती लड्डू हांगा वांच व्यवस्था जाले हाका प्रसाद रुपेण आमकां सहकार दिलेले दिनेश नायक माम हुबळी DRN इन्फ्रास्ट्रक्चर हुबळी हाय संदर्भारी आमी तांकां
अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण करताची, कित्याक की म्हळ्यार हे एक विशेष अवकाशारी गुरुवर्याल हाताना हे व्यंकटरमणाल प्रसाद खावची भाग्य आमकां DRN इन्फ्रास्ट्रक्चराचे दिनेश नायक मामाल निमित्त आमकां मेळ्ळें आसा. तशीची हे जो आतां बुक रिलीज जाले ते बुकाचे स्पॉन्सरर आसाची दत्तराज व्ही सालगांवकर. दत्तराज व्ही राज सालगांवकर हांणी हे सेवे रुपेण आमकां बुक दिलेले आसा. ताजे चेअरमन जावन आशिल्ले तसले दत्तराज सालगांवकराक देव आयुष्य आरोग्य दिवो अशी गुरुचरणी देवचरणी प्रार्थना दवरताची. VM सालगांवकर कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड गोवा हाचे चेअरमॅन जावन आसात. त्यांनी हे बुकाचे प्रिंटींग एक्सपेन्सीस कसन बी आसा ते आमी दिताची म्हणून तांणी जावन मुखार सून येवन हे बुक रिलीजाक सहकार दिले बद्दल आमी तांकां ऋणी जावन आसाची. एक सान विज्ञापन मंकी गणपत भट मामाले कुटुंबाच्या आणि कोणी हांगा आसा म्हण तर जाल्यार हांगा स्टेजार येवन व्हॉलंटियर्साक मेळचे अगत्य एक इन्फॉर्मेशन तुमकां पास ऑन करचे आसा. मंकी गणपती भट मामाले कुटुंबाचे रिलेटिव्स. हुब्बಳ್ಳಿ प्रकाश नायक माम तांणी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल प्रसाद घेवचे. आता आमगेल परमपूजनीय गुरुवर्यालय एक डॉक्युमेंटरी केल्लें आसा साक्ष्यचित्र म्हणटाचे आमी व्हिडिओ ते पळोवत तसले एक अवकाश ह्या संदर्भाचेरी मुकुंद कामत मामान ताजे पूर्वभावी तयारी करका म्हणून हांव तांगेली विनंती करता. गुरुवर्यालय बदलची आयच्या दिसाक अनावरण करचे बदल केले तसले एक डॉक्युमेंटरी साक्ष्यचित्र आता आमी पळोवया. आमगेले परमपूजनीय गुरुवर्य बेंगळूर गुरुदत्त शानभाग दयकोन तांणी वेदिकेर येवका गुरुवर्यालेगी मंत्राक्षत सहित आशीर्वाद घेवचे. योगेश शिरडोणकर गोवा. योगेश शिरडोणकर गोवा तांणी वेदिकेर येवचे. अनिल कोंटो गोवा पणजी. बैंदूरचे MLA सुकुमार शेट्टी आता गौरवान तांणी वेदिकेर आयल्याची तांणी गुरुवर्याल हाताना प्रसाद घेवचे. तांणी वेदिकेर आसाची म्हणून आयकून आमकां वेदिके येद्रा आसा म्हणून आमकां कळिता आयिल्लें आसा. एक अभिमाना विशय आमगेले होडसोमेल गांवचे गंगोळीच तांणी सोमेल कार्यक्रम आसा म्हूण कळबितेरी तांणी आयिल्ले आसाची. बैंदूर क्षेत्ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
स्वामी क्षम मागून अनेक पण अनाउन्स करता वेदिकेरी दैकून मना घेवचे मंकी गणपती भट मामाले कुटुंबाचे अथवा तांगेल फॅमिली मेंबर्स हे परिसरांत कोणी आसा म्हण तर जाल्यार एक अर्जंट इन्फॉर्मेशन आसा, एक अगत्य सूचना, एक मेसेज आसा दिवचे. तांणी हांगा मी पोडियमाच्या राईट सायडान येवन व्हॉलंटियर्सां मेळका. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी अर्जंट मेसेजेस. साक्ष्यचित्र बिಡುಗಡೆचे संदर्भ डॉक्युमेंटरी रिलीज करच्याक मुकुंद कामत मामान ताजे पुरोभावी सिद्ध ते आस म्हण तर जाल्यार ते रिलीज करच्याक सहाय करका. वेदिके एद्राक दैकोन कोणी राबच्या नाज्य दैकोन बसून घेवका. गुरुला आज्ञा आसा कोणीच उरलयना नशी शांत रितेरी पुरा लोकांना बसून घेवका म्हूण. कोण कोण राबलेची तांणी बसका. बशील नंतरची डॉक्युमेंट आमी रिलीज करताची. पॉज करा, म्यूट करा एक मिनिट. Please mute it. गोकर्ण मठ शिस्ताक आणि समय प्रज्ञेंतू ಒಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕಿನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಆशिल मठ. तशें आसतना
गुरुवर्यान वेदिकेर असताना ते आम्ही पालन करचे शिष्य वर्गाल कर्तव्य नव्हे. दय कोर न्हू थोडे वेळ उरले ना नशीची सहकार दिवका आणि राबील लोकांनी प्रती एकलेन बसका खंय पुसून पुरा लोक बसू न्हू शांत चित्त जायनाच की थंय पुसून डॉक्युमेंटरी रिलीज करत नाका म्हणून गुरुल आज्ञा जाल्लस. गुरुल आज्ञा पालन करचे आमगेले परमाधिक कर्तव्य जावन आसा. दय कोण प्रती एकलेन बसून घेवची आणि ती चंदाई दोळ भरून घेवया असले एक अवकाश आज आमकां मेळ्ळेलो आसा. इदू भाग्य इदू भाग्य इदू भाग्य वडल्या म्हणके हे भाग्य ಒಟ್ಟು लोकांक ಒಟ್ಟು दिवस मेळना. आज आमकां मेळ्ळें आसा ते अनुभवसुया. ही डॉक्युमेंटरी जो आसा मस्त अगत्याची आसा. हातूंत मस्त तितले इम्पॉर्टंट विशय आसाची मस्त प्रितीन मस्त खुशीन गुरुवर्यान पर्सनल इंट्रस्ट दिवन पळोवन केलेली डॉक्युमेंटरी ही तांगेले मालगड स्वामी बद्दल. कितें की म्हळ्यार विद्याधिराज स्वामीले परमप्रिय पट्ट शिष्य आजी गोकर्ण मठाचे पीठाधिकारी जावन गुरुवर्य जावन विराजमान जाल्ले आसाचे. तसले प्रीतीचे पटशिष्यांनी आपणाले होडसोमे खातीर केलेले तसले एक डॉक्युमेंटरी हे कोणीय उरलेना नशी तेकड हेकड पळयना नशी ते चंद कोन प्रती एकल्यान बी तांगेले दोळे स्क्रिनार दवरून ती चंदाय दोळ भरून घेवका आनी ताजी गोडी घेवका होडसोमेला आशिर्वादाक आनी विद्याधीश स्वामीले आशिर्वादाक पात्र जावका म्हणून अनेक पंत विनंती करून दयकून कोणी उरलेना नशी एक 5-10 मिनिट दयकून कोणी उरलेना नशी शांत चित्त जावन ते डॉक्युमेंटरी आत पळोवया. रिवाइंड करून वापस स्टार्टिंग प्रारंभ तुकून घालचे पळोवया. एक पंत विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्री वीर रामदेव आणि श्री वीर विठ्ठल देवाक पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे गुरु परंपरेक आणि गुरुवर्यांक नमस्कार. आमगेल गुरु श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांगेले पहिली पुण्यतिथीचे आचरणे प्रयुक्त तांगेल जीवन चरित्रेचे एक पक्षी नोट. गंगोळ्ळीचे श्रीमती आणि लक्ष्मीनारायण आचार्य हांगेल दोन्ही सुपुत्र राघवेंद्र आचार्य म्हणल बालकाक गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ स्वामीजीन शिष्य स्वीकार केलो. हे तांणी जन्मलेल घर हे तांणी शिक्षण केलेले गंगोळ्ळीचे स्कूल आणि हे पळयाती तांणी डिग्री केलेले कुंदापुराचे भंडारकार कॉलेज. गंगोळ्ळी गांवची गौड सारस्वत समाजाचे सर्व समाज बांधवान एक मेळणू श्री राघवेंद्र आचार्य हांका आदरपूर्वक जावन पेटोवन दिले. तांगेले एक सान गांवचे एक सान बालकू सगळे सारस्वत लोकांक गूर जावन वत्ता म्हणलेले अभिमानू खूब दिसता नवे. 26 फेब्रुवारी 1967 हे दिवसारी सोम्याल दिव्य हस्तान दीक्ष घेवची सुयोगू हे बालकाक मेळ्ळो.
आमगेल मुंबईचे वडालाचे द्वारकनाथ भवनांतू विद्याधिराज तीर्थ हंगेल संन्यासाश्रम प्राप्त जावन पर्तगाळी संस्थानाचे शिष्य जावन मठाचे चरित्रेंतू एक नवो अध्याय प्रारंभ झालो. गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांनी वटूक तप्त मुद्रा धारण करचे हे अपूर्व दृश्य पळयाती. नूतन शिष्य स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांनी तांगेल गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांक पादपूज करचे ही चंदाई पळया आमी. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांगेल दीक्षोत्तर अध्ययनाक गुरुवर्यान सर्व रितीर अनुकूल करून दिले. सोमेले सानपणा दुखूनची साहसमय जीवन मठाचे पुस्तक भंडारांतू अनेक अपूर्व पुस्तकांतुले विषय ग्रहण करची उमेदी शिष्य स्वामींक सहज जावन आशिल्ले. दीक्ष घेतिल्ले अल्पकाल भितरीची स्वाम्यांक असौख्य जावन साधारण 3 वर्ष उठाचाक जायनातील परिस्थिती आयली. जाल्यारी तांगेल मनोबल इतले सशक्त आशिल्ले की म्हळ्यार ह्या परिस्थितीर जाल्यार तांणी नित्यपूज मंत्रपठण आनी शिक्षण मुंदवरसून व्हेल्लें. असल दयनीय स्थिती पळयल्यार शिलामुर्तील दोळ्यांतूय उद्दा येतले. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांका गुरु स्वाम्या लागी शिक्षण घेवचे नसीब 6 वर्स मात्र आशिल्लें. 25 मार्च 1973 हे दिसारी गुरु द्वारकनाथ स्वामी हांनी वृंदावनस्थ जाल्लींची. 1973 एप्रिल 5 तारीख हे दिवस श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांगेले गुरुपीठारोहण समारंभ भारी विजृंभणेरी केंद्र मठ पर्तगाळींतू जाल्ले. सकल भक्तांगेले संतोष संभ्रमे मध्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 23चे मठाधिपती जावन स्थापन जाल्लींती. गौड सारस्वत समाजाक एक विराजमान धर्मगुरू मेळचे हे अदृष्ट हे आमगेले भाग्य. गुरुवर्याले नायकत्व आणि दूरदृष्टित्वाचे निमित्त 10 शाखा मठाचे स्थापन जाल्ले. हे नंतर 13 शाखा मठात जीर्णोद्धार जाल्ले म्हणल विषय अत्यंत संतोषाचो. इसवींतू पर्तगाळी मठाचे आधुनिकरण आणि विस्तरण जावन भक्तगणांक मठाक भेट दिवचे वेळेरी खूब अनुकूल जाले. इदम प्रथमम म्हूण सांगतसले अनेक धार्मिक आचरण स्वाम्यान केल्लें आसा. तांगेल चातुर्मास ह्या विशयाक साक्षी आसा. वाराणसीन 3 पटी अयोध्या, पंढरापूर आणि बद्रींतू मठा चरित्रेंतूची प्रथम जावन एक अपूर्व संप्रदाय घालल कीर्ती आमगेल श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले. पंत राम नाम जप यज्ञ कोरनु भक्तगणांक खूब आनंद मेळचे तशें केलेलं आसा स्वाम्यांनी. गुरुपीठात सेवेंतू 54 चातुर्मास केलेलं पुण्य आमगेल विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक पावता. प्रयागराजांतू त्रिवेणी संगम जावची जागेरी स्वाम्याल कल्पवासो एक महान साधन. ते असाधारण थंडींतू टेंटाच भितरी 1 मास भरी पूजा विधी, जप, तप आणि तीर्थस्नान तसल नित्यविधी कोरनु आशिल गुरुंक
नमो नमन. नेपाळ देशाचे उत्तराक आणि चैनाचे दक्षिण भागार अशे दामोदर कुंड अथवा ताका गंडकी न्हंय म्हणटा ती. हे वैष्णवांक पवित्र क्षेत्र. सगळे हिमालय पर्वतादोकून 100 गटल्यान न्हंय सकल देवन येताची जाल्यार गंडकी न्हंय तीरार मात्र सालिग्राम मेळटा. भारी अपायकारी हे गुड्ड्याचे आणि थंडेच वातावरणांतू तांगेल आरोग्याकडेन चुरूची ध्यान दिनाशी हे यात्र केलेले एक विस्मय म्हूण येता. 400 वर्षां फुडें श्री जीवोत्तम तीर्थ हांनी हे यात्र केलेलें आसा. तांगेल नंतर गंडकी यात्र केलेले गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी हांनी. समाज सेवेंतू आमगेल GSB समाज बांधवांनी मन घालका म्हणल्यार सामाजीक काळजी आशिल्ले अनेक समाजमुखी योजना स्वाम्यान घाल्लेले आसा. मुंबईंतू शांतिकुंज सेवाश्रम, सरस्वती एज्युकेशनल फाउंडेशन आणि जीवोत्तम मेडिकल फाउंडेशन. तशींची मंगळुरांतू पूर्णप्रज्ञ वसती निलयात आसले आणि समाज बांधवांक शिकवण, वैद्यकीय आणि वृद्धाप्यांतू वसती मेळची तसले सामाजिक योजन घालून त्या सर्व योजना अनुष्ठान केलेले श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक आमगेले कोटी कोटी प्रणाम. इतली मात्र नाही, आमगेल समाजांतू सोयरीक करच्याक सुलभ जावका म्हणून एक ऑनलाईन वैवाहिक माहिती केंद्र सुरू केलेले ख्याती आमगेल स्वाम्यांकच मेळटा. हे नंतर आमगेल GSB समाजांतू विंगविंगड क्षेत्रांतू साधन कोण उन्नत स्थान पाविल्यांक विद्याधिराज पुरस्कार आणि असल साधन केलेले मठाच भक्तांक जीवोत्तम पुरस्कार स्थापन केलेले महिमा आमगेल स्वाम्यांक मेळटा. आणि एक व्हड साधन म्हळ्यार GSB समाजाचे 65 देवळांक कर्नाटका एंडोमेंटाचे डोकून मुक्ती दिवोचे व्यवस्था आमगेल स्वाम्यान केलेलं आसा. मठाधिपती जावन 44 इयर्स म्हळ्यार 44 वर्ष नंतर स्वाम्यान शिष्य स्वीकार केले. 2017 फेब्रुवारी 9 तेसू शुभ मुहूर्तारी बेळगावांचे वेदमूर्ती लक्ष्मीनारायण भट हांगेले दोन्ही सुपुत्र उदय भट म्हळेले वटूक प्रणव मंत्रोपदेश दिवन संन्यासाश्रमाक आपोवन घेवन संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे शिष्य जावन स्वीकार केले. मठाचो नूतन सुवर्ण अध्याय तेन्ना प्रारंभ जालो. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्यामं रवीन्द्रमित दीधिति कान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजिदं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीमा मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. असले समाजमुखी धीमंत आणि मेरू व्यक्तित्वाचे आमगेल गुरुवर्याले कडेच क्षण तांगेल इष्ट स्थळारी जाल्ले. 19 जुलै 2021 नाक पर्तगाळी मठांतूची गुरुवर्याले दिव्यात्मो परमात्मा लोट्टू लीन जाल्लो. 47 वर्षाचे सार्थक सेवे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाक प्राप्त जाल्ले. एक सुवर्ण अध्याय संपन्न जाल्लो, अनेक अध्यायाक नांदी जाल्ली. गंडकी यात्रा कृत श्रीमद श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की जय. बद्री चातुर्मास कृत श्रीमद श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की जय. गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः.
तस्मै श्री गुरवे नमः। पत्रगाळि विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गेले स्मरण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण पनी सारे रे रे सा नि सा रे रे मरे म प म पनी पनी सारे मरे मरे सा नि सा नि सा रे सा नि सा नि सा रे सा नि सा म पनी प म प म पनी प म प नि सा रे सा नि सा नि सा रे सा नि सा नि सा रे म पनी सा पनी सा नि सा रे म पनी सा पनी सा नि सा रे म पनी सा पनी सा पत्रगाळि विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गेले स्मरण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण ज्ञानामृत मेळकशिले स्वाम्यांगे प्रवचनांतु भक्ताली वार्ता भक्ती विश्वास मनांतु ज्ञानामृत मेळकशिले स्वाम्यांगे प्रवचनांतु भक्ताली वार्ता भक्ती विश्वास मनांतु भक्ताली वाढता भक्ती विश्वास मानांतु भक्ताली वार्ता भक्ती विश्वास मनांतु पत्रगाळि विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गेले स्मरण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण प्रभुदेव साराचो गेल्लो जीर्णोद्धार सुंदरते कर्चक प्रयास निरंतर प्रभुदेव साराचो गेल्लो जीर्णोद्धार सुंदरते कर्चक प्रयास निरंतर भव्यते कर्चक प्रयास निरंतर भव्यते कर्चक प्रयास निरंतर पत्रगाळि विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गेले स्मरण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण तीर्थक्षेत्र गेल्ले गेल्ले अविरत प्रयत्न गंडकी यात्रा ही समाजाक अभिमान कनी सरे सरे निसा मपनी सानी पमरे सरे सनी सनी मनी कम कम रे सनी सरे मपनी सा रे मपनी सा रे मपनी सा गंडकी यात्रा ही समाजाक अभिमान गंडकी यात्रा ही समाजात अभिमान गंडकी यात्रा ही समाजात अभिमान पत्रगाळि विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गेले स्मरण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण वंदना करुणिता शब्दांजलि अर्पण वेळेचे महत्त्व आमका दिले
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः पत्रगाळी विद्याधिराज तीर्थ स्वामींचे स्मरण वंदना करुणिता शब्दांजली अर्पण वंदना करुणिता मंच तसले आमगेल गुरुक आम्ही शरणागत जावका म्हणचे संदेश दिता. परमपूजनीय श्री श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यालय परमप्रिय पट्टशिष्य जावन श्री संस्थानाचे आत्ताचे पीठाधिपती जावन आशिल्ले तसले तेजस्वी कृपाळू गुरुवर्य श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान अमृत सिंचन म्हणतसलेक अनुग्रहपूर्वक आशीर्वचन उपस्थित सकड भजक बांधवांक दिवन आमका कृतार्थ करका म्हणून अनन्य भक्तीन विनम्र प्रार्थना गुरुचरणाक समर्पण करताची. विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी आयचे आषाढ शुद्ध दशमी दिवसू गत जावन 1 वर्ष जाले. हे 1 वर्षांतू मस्त तरेचे आमकां शिक्षण मेळ्ळें. आमी केन्ना सांगता आशिल्ले की स्वाम्या वटू उरून आमकां अनेक रितीचे शिक्षण मेळ्ळें म्हणून. किंतु स्वाम्यान गत जाले नंतर वैकेची तांगे कडच्यान अनेक शिक्षण आमकां प्राप्त करून घेवचें सौभाग्य मेळ्ळें. आमी सांगता न्ही की राम करे काम हम बैठे आराम म्हणून केन्ना स्वामी सांगता आशिल्ले. तुम सांगता आमी प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी तांगेले प्रथम शिष्य स्वीकार जाल्ली डेट वैके तुमकां आलोचन केले री ते वैके 8, 9 आनी 10 आशिल्ले. आनी प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले प्रथम पुण्यतिथी वैकेची 8, 9, 10. कार्यक्रम विंगड उरताले किंतु ते तारीख कसन आसा ते मात्र चेंज जायना. ते न्हयशीची आजकाल सुमार लोकांनी सांगिल्ले आषाढ मास पाऊस उरता मस्त तरेचे उरता म्हणून. आमी वैके देवाले एक प्रार्थना करत आशिल्ले की 8, 9, 10 तारीख एस्पेशली 9 तारीख पावसाचे एक रक्षण करका देवा ना म्हणून. आम्ही कसं केलं की म्हळ्यार ह्या संपूर्ण फंक्शनांतू
स्वामेले स्टॅटिस्टिकाक तांगेल गणिताक समजावच तसले विषय आम्ही ग्रहण केला. उदाहरणेक आमगेल इन्व्हिटेशनाचे सेवाचे डिटेल्स बरेल आसा. तांतू उठूची लास्ट 77 केल्लो आसा. कितें की म्हळ्यार तांगेल एज तांतो आसा 77. तातूंत प्रति एक सेवा डिटेल्स तांतू 77 येऊ काम म्हळ्यार कितें 77 केले. तांगेल उडगास येऊ काम का केन्ना ते इन्व्हिटेशन पळयल्यार स्वामेल फोटो दिसता. सेवा डिटेल्स पळयल्यार स्वामेले एज आमकां उडगास येता उरका. तदनंतर आम्ही हांगा क्षीराभिषेक केले. फलोदका सेव केल्लो आसा ते सेवा डिटेल्सान तुमकां कळटा. फलोदक सेवा शियाळ्याचे अभिषेक 23 संख्या घेतिले. आज क्षीराभिषेक केले ते 23 लिटर 23 लिटर्स घेतले. कितें की म्हळ्यार 23 त्यांनी मठाचे त्यांनी अधिपती मठाधिपती 23rd मठाधिपती म्हणून न्हू आम्ही संबोधन करतात. त्यातकून आम्ही फलोदकाचे आणि क्षीराभिषेकाचे 23 संख्या घेतले. किंतु एक मात्र चुकलं आम्ही. 23 मठाधिपती संख्या तांगेल एज 77 ते सेवा डिटेल्स सांगतायले. 23 आणि 77 हाजेर कॉन्सन्ट्रेट गेला आमगेले. किंतु मध्य एक संख्या आशिल्ले ते 54. तांगेल 1967 to 2021 54 वर्ष 54 इयर्स हे मठाचे तांणी शिष्य स्वीकार तुलेन तांगेल गत जाव पर्यंत 54 इयर्स तांणी संन्यास दीक्षा घेवन गेलो. संन्यास आश्रम परिपालन केले. हे 54 मात्र खंयची उल्लेख जालो ना. तेतकून आमगेल स्वामी सांगता आशिल्ले राम करे काम हम बैठे आराम. आम्ही वैके विसरिले. देवान कशी केले घडेले की म्हळ्यार गोवांतू हे रेनी सीजन वर्षा काल आरंभ जाल्या नंतर 54 इंच पावस पडल्या म्हणून आसा. ते 54 देवान करून दिले. आज पावस ना कितें की म्हळ्यार 54 इंचाचे कोटा जावंक आशिल्ले. आमकां त्याची संख्या जावंक आशिल्ले. ते संख्या रामदेवान करून दिले. स्वाम्यान करून दिले. त्यातकून 23 आयले 54 आयले 77 वैके आयले. त्यातकून आमगेल स्वाम्यान सांगचे राम करे काम हम बेटे आराम म्हणले ते सत्य जाले. दुसरो विषय कसन की म्हळ्यार आम्ही देवाला एक चॅलेंज घाल्ले. चॅलेंज कसन की म्हळ्यार आमगेल स्वाम्यान 54 वर्षांतू तांणी केलें तसले देवपूजा तांणी केलें तसले अर्चन सत्य जावन आशिल्लें असले. गंडकी यात्रा सत्य करून केल्ली असल्यार 9 तारीख पावस मात्र हाडूसून दिना काम म्हणले. देवान सत्य करून दिले. आयच्या दिवसाक पावस खंय ना. आज खाली पर्तगाळींतू लोकल पावस होणू आणि खंयचे पावस ना. फाल्ले पेपरांतू हांग पावस पडले थंय पावस पडले येना. फाल्ले पेपरांत कसन की म्हळ्यार पर्तगाळींतू सारस्वत लोकाले पावस पडल्या म्हणून आणि कसं नाही याना. आयच्या दिवसाक गंधलेपण सेव केले. कितें गंधलेपण सेव केले. कालच्या दिवसा इतले बृहत्त अलंकार केले स्वाम्यानं. आज खाली गंधलेपण सेव केले म्हणून ताजी मागची वैके स्टोरी असा. कसन कथ की म्हळ्यार स्वाम्याले 75th जन्मदिवसाचे आचरण करता म्हणून गेलो पुत्तू पैन सर्व लोकांना बरे रीती तयार केले. 75th तांगेल जन्मदिवसाक व्हड कार्यक्रम केल्या म्हणून गेले. किंतु कोविड आयिल्ले निमित्तान ते कार्यक्रम करचे जाले ना. तेन्ना 75th जन्मोत्सव बरे रीतीर करता म्हणून गेलो गंधलेपण सेव करे हे करे म्हणून गेलो. तेन्ना स्वाम्याले द्रा प्रस्ताव दवरिले. त्या प्रस्ताव दवरिले आमी उडगास दवरून गेलो. आज तांगेल प्रथम पुण्यतिथी दिवस आमी अर्पण केल्लो आसा. त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक आमी हे गंधलेपण सेवा दवरिले. तुमकां उठलोकाले विषय गोतस किंतु आमकां आनी आमगेल स्वामेल बद्दल केलो विषय आसा ते कोणाक गोत ना. ते तुमगेल येद्राक आज प्रस्तुत करता म्हण की तुमकां हे कळका की आमगेल गुरु आनी आमगेल मध्य कशी एक संपर्क आशिल्ले.
तांणी आमकां कशी मोग करता आशिल्ली, आमी कशी तांकां मोग करता आशिल्ली हें तुमकांय कळका. प्रथम जावन सांगता म्हळ्यार तांगेल राशी मकर राशी, आमगेल राशी मिथुन राशी. तांगेल वैके मकारांतल्यान आरंभ जाता, आमगेल राशीचे वैके मकारांतल्यान आरंभ जाता. मकर राशी मिथुन राशी म तांगेले नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, आमगेले पुनर्वसू नक्षत्र. धनिष्ठाचे अर्थ आणि पुनर्वसूचे अर्थ एकच जाता. त्या नैशीची आमकां स्वाम्याक प्रीती षडष्टक योग म्हणजे कसं नाही जाल्यार तांणी आमचेर प्रीती करचे, आमी तांचेर प्रीती करची असले योग ज्योतिशान पहिले करून दवरले, आमी केले नाही. त्या नैशीची आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेल बद्दल सांगता म्हळ्यार मस्त विशय आसा आमगेले. तातूंत सर्व लोकांक गोत नाशिल्ले, बट आमकां इच्छा आशिल्ली की कसन की म्हळ्यार स्वामेले परत एक ते मधुर वाणी आयकुका कान्ना पडका, सर्व लोकांक कान्ना पडका म्हळ्यार कितें रे त्या डॉक्युमेंटरीन तूं स्वामेले आशिर्वादात स्टार्टींग कसन मंगल श्लोक आसा ते आमी घाल्ले आसा. सर्व लोकांक आयकुका परत तांगेली एक मधुर वाणी 1 वर्षानंतर आयकत आसाच आमी. हे सर्व लोकांक आयकुका म्हणल्या उद्देशानाची हे डॉक्युमेंटरी केले. आमगेल प्रति एक स्केचान तूं थंय आमी स्वाम्याक गौरव करता म्हणल्यार एकय एक उद्देश, इन्विटेशन जावो, खाण जावो, हे वेवस्थ जावो, टायमींग परिपालन करचें जावो, ते उठूच आमगेले रिस्पेक्ट स्वाम्याक कितें. आजी तुमी खाण खालें, खोट्ट खालें, आयच्या दिसाक खोट्ट केले, आमी हरशी केले नाशिल्ले ते खोट्ट केन्नाय करीत आशिल्ले. किंतु आमी आयच्या दिसाक कितें केलें की म्हळ्यार 1 वर्ष पयले आषाढ शुद्ध नवमी दनपारा लास्ट इयर आषाढ शुद्ध नवमी दिवसू तांणी अंतिम खालील तसल वस्तू कसन की म्हळ्यार ते खोट्ट आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार आयच्या दिवसान आमगेलें व्रत आरंभ जाता. त्यातून सर्व लोकांक ते उडगास येवका आमकां, तांगेल स्मरण आमकां पदे पदे जावका म्हळ्यार कितें रे आमी त्या दिसा ते खोट्ट पळय कडेन स्वामेल उडगास येता. 777 पळय स्वामेल उडगास येता, हांगा हे पळयल कडेन स्वामेल उडगास येता. वेळोवेळी आमकां स्वामेल उडगास येवका कित्याक की म्हळ्यार तांणी तितलो आमकां उपकार केले. आज कसनय आमी हांगा आसल्यार हे स्थान, हे मान, हे गौरव कसनय आसल्यार आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान आमकां दान केले. आनी हे जाल्यार आमी उडगास कोण गेले ना जाल्यार हे आमगेले जन्म सार्थ जायना. हे आमी न्हयशीची तुमी सर्वांकही उडगास येवका म्हळ्यार कितें रे आमी एक्झिबिशन केलें. ते एक्झिबिशनान तूं केलो वस्तू अशी आसा की म्हळ्यार सर्व लोकांक गोतना, ते सर्व समाज बांधवांक तागेले जीवन चरित्र तांगेले कशें आसा म्हळ्यार कितें कळच कितें रे तुमगेले दराक आमी ते प्रस्तूत केल्ले आसा. आमगेले जीवन आनी तांगेले जीवन नो कंपॅरिजन करचें जायना. केलो पंता कंपेर करचें कितें रे एक एलिजिबिलिटी उरता, योग्यता उरता. ते एलिजिबिलिटी वैके ना, कंपॅरिजन सोडा, योग्यता जावका. एक वस्तू आनेक वस्तू वटू कंपेर करता जाल्यार त्या वस्तू थंय दवरचेक एलिजिबिलिटी जावका. आमकां स्वाम्याक तुलना करचेक जायना, खंयचे जन्मांत जायना. कित्याक की म्हळ्यार तांगेल स्थिती आनी आमगेल स्थितीक भारी फरक आसा. मुयक आनी एक हस्तीक कितलो फरक आसा पळया, ताजे किंताक चड फरक आसा म्हूण तुमी लेखचे हाड. तुम खरें सांगता न्यूरो सर्जन गिंडे म्हणून घेन आशिल्लो, तो स्वाम्याक इन्स्पेक्ट करचे आयलो, स्वाम्याले बॉडी चेकअप करचे आयलो आणि स्वाम्यान विचारले आता काय करायला होते आम्हाला ह्या स्थितीमध्ये. कडे तो सांगता कसन की म्हळ्यार तुम्ही आता श्रीराम जयराम म्हणत राहायचं म्हणून सांगता. तुमकां न्ही उठचेक जायना, फाटी बलार तितलें बल ना, तुम्ही श्रीराम जयराम म्हणत उठचे म्हणून गे न्हू. तो गिंडे सांगता. गिंडेन सांगिल सोडा, स्वाम्यान गंडकी यात्र करून घेन आयले. खंयचे प्रिस्क्रिप्शन, खंयचे औषध खंयचे लागेल ना स्वाम्याक. गंडकी यात्र करून घेन त्या वैकेची अगम्य गंडकी यात्रा गंडांतर. कित्याक की म्हळ्यार
शिष्य स्वीकार केला ना. शिष्य स्वीकार कोण गंडकी यात्रा केला ना. थंय जाल्यार कसं नाही जाल्लं आशिल्लें असल्यार परंपरा कसं नाही आसा ते थंयच अव्याहत जाता आशिल्लें. ते धैर्य घेवन गेनू स्वाम्यान ते केल्लें आसा. आज इतलो व्हड पेंडॉल घालच्याक कारण धैर्य ते इन्स्पिरेशन कोणा कडच्यान मेळ्ळें की म्हळ्यार आमगेल्या गुरुवर्या कडच्यान मेळ्ळें. ना जाल्यार इतलो व्हड आमगोतच आमगेले स्वाम करून घेवन दिताची. त्यातकून आमी वृंदावनाले आज प्रार्थना करताना तेन्नाच तक्षण तुळशी माला स्वाम्यान अर्पण आमकां प्रसाद रुपान दिलें. त्या पळोवन आमकां भारी भावूक जालें की स्वामी आमगेले फाटी बला आसा म्हणून. उरताची कितें की म्हळ्यार तांगेलें नांव आनी आमगेलें नांव जॉयंट आसा. आमगेल्या नांवांतूच तांगेलें नांव आसा. तुमकां गोत आसा प्रथम भाग कसो आसा विद्या म्हणल्यार ते दोन्ही स्वामेलांत आसा. परंपरेन खंयच्याय स्वामेलांतू ना. तसले एक भाग्य आमकां प्राप्त जाल्लें आसा. तुम सर्व लोकांक गोत आसा की समुद्र मथन जाताना विष भायर येता तेन्ना रुद्रदेव येवन गेनू ते सर्व पान करून घेता. त्यातून ताका नीलकंठ म्हणून घेवन सांगता. कित्याक म्हळ्यार विषपान केल्ले निमित्तान कंठ उठून नील जाले तातूंत ताका नीलकंठ म्हणून घेनू नांव पडलें. तशीची आमक येवचे कसन कश्ट आसा मुखार येवचे सर्व कश्ट कसन आसा ते स्वाम्यान पान करून जाल्ले आसा. आमी सुखान बशिल्ले आसा किंतु आमकां येवचे कसनय कश्ट आसले रे तांणी पान करून घेनू तांणी फाटी दुकां मागशी ते घेवन गेल्ले आसा. आमकां एक वैके कश्ट दवरून घेतिल्ले ना तांणी. मालगड स्वामे जन्म आईल तुले ना कष्ट आसा. तांणी केन्ना जन्म आयले तांकां शिक्षण करता जाल्यार वैकेची स्वता तांणीची सायकलार भोवन गेनू पेपर वांटून गेनू ताजेन आयल तसं उत्पन्नान तांणी शिक्षण घेता आशिल्लें भंडारकर कॉलेजांत. असले जीवन साहसमय जीवन कष्ट करून गेनूच तांणी वयर आयिल्ले आसाच. कष्ट करून घेवन वयर आयले संन्यास दीक्ष जाले आनी परत कश्टांतू पडले. फाटी दूख आयले सोडिल ना. कोण कसं नाही म्हणो खंयचे डॉक्टर कसं नाही म्हणो PhD म्हणटा कसं नाही म्हणो आमगेल रामदेव आमकां काम करून दिताच. आनी 54 वर्स 54 इयर्स संन्यास दीक्ष घेवन गेलो हे मठाचे साम्राज्य तांणी पळोवंक घेतिल्लें आसा. देव केलोपंता स्वामेल वाक्य सत्य करून घालता. 2017 तू आमगेले आश्रम जाले. केन्ना तरी एक्चुअली कशी उरकाशिल्ली की म्हळ्यार 2017 ताका आश्रम जाले नंतर महापूजक आमकां दिवंक आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार तांगेली परिस्थिती तशी बट दिल ना धैर्य तांकां आमी करताच. 3 वर्ष स्वाम्याक 4 वर्ष पर्यंत आमी स्वाम्याक त्रास दिनात. आमगेले वटूची तांणी शिक्का तांणी केन्ना सांगता आशिल्ले म्हालगड धाकल्यांक 3-4 वर्सां नंतर महापूजक अवकाश करून दिव्या म्हणून घे. आमगेले येद्रा सांगनाशिल्ले दुसऱ्याल्यांक सांगता आशिल्ले. 3-4 वर्स बसो आतां तांणी आमगेले वटूची तांणी एक एक पळयता येवो एकदम तांचेर भार घालचे नाका म्हणटा आशिल्ले. एक्चुअली तांकां फाटी दुखी शिष्यांक घेतले नंतर तांणी तुमी पूज करा आमकां फाटी दूख आसा ना. धैर्य हे धैर्य आनी कोणाले गिना ते धैर्य तांगेले मात्र आसा. ते धैर्य पळोवनूच आमकां ही धैर्य आसा की कसनय कार्य केल्यार आमगेले स्वामी आमगेले फाटी बले आसा म्हणून. तुमकां आमगेले आनी स्वामेल संबंध कशे आशिल्ले म्हणून सांगता. म्हण पूर्वाश्रमांतू आमी केन्ना तरी घरा वचचे आसले. पूर्वाश्रमांत मठ आयिल्ले नंतर घरा वचचे आशिल्ले आसल्यार 1 म्हयनो की 15 दिवस ताजे उंच दिना आशिल्ले. पूर्वाश्रमांत वच्चे दिवसू गांवां वच्चे दिवसू आनी बाल्कनींत राबताच येद्रा यानाच बाल्कनी राबून घेवन शिष्य कशी वता आसा म्हणून घेवन पळयताच. म्हळ्यार तितली प्रीती आमचेर दवरिल्ली आसा. तांगेले मागशी कोण आसाची. आमी होन्नावर आमगेले आश्रम जाले नंतर प्रथम पंता आमी होन्नावर रामनवमी उत्सवीक गेले.
तुमकां गोत्त आसा गव्हर्मेंट कसं करता की म्हळ्यार व्हड लोकांक Z+ सेक्युरिटी, हे प्लस सेक्युरिटी, ते सेक्युरिटी, हे नमुने सेक्युरिटी घालतात. बट आमकां तांगेल सेक्युरिटी आशिल्ले, संपूर्ण सेक्युरिटी ते गव्हर्मेंट सेक्युरिटीकिंत हायेस्ट आशिल्ले आमकां. कित्याक की म्हळ्यार थंय कोण कोण आसा ते ग्रहस्थांक सांगून आमगेले धाकले होन्नावराक गेले, तुमी वचून घेवन तांकां भेट घेयाची. थंय 2 वैदिक आसा, तांकांची सायडा दवरून घेवन थंयची उठू कार्य पळोवसून घेवची तशी कराची. भायर तुलेनाची आमगेलें रक्षण करत आयलेच. दाखून घेनाशिल्ले बट रक्षण करता आशिल्लें आमकां. हें आमकां कुटुकूच बट आमी सांगनाशिल्ले, आमकां कळ्ळें म्हणून घेवन. सो अशी आमगेली आनी स्वामेल प्रिती आशिल्ली. तांणी केलो विशय आमकां सांगनाशिल्ले बट आमकां गोत उरता आशिल्लें, आमकां कळ्ळें म्हणून आमी तांकां सांगून दिनाशिल्ले. अशी अनेक रितीचे मज आशिल्ले. त्या नैशीची खाणा विशय सांगता जाल्यार तांकां कूक, कॉर्न, किरलू, सूर्ण हे उठो आवडटा तांकां. हे तांकां आवडचें तसलें खाण आमकां आवडना. केलो पण कसं जाता आशिल्लें की म्हळ्यार सकाळी कॉर्न, कूक हे शिजून दवरचे. आतां आमी स्वामी सांगचे जायना आमी ते खायनाच म्हणून. म्हळ्यार ते सांगची वैके योग्य न्ही. आमकां तें नाका, आमकां हें नाका अशी सांगची योग्य वैके न्ही. आमी कसं करचें? दोनी स्वामी आशिल्ले तेन्ना फळारा कुडांत उभय स्वामी आशिल्ले तेन्ना ते कॉर्न खावचे किंता पयलीं आमी केण खाता आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार तेन्ना पर्यंत स्वामेल खाण जावन घेवन वता आशिल्ले. तेन्ना आमी केण कोण घेवन भायर सरता आशिल्ले, ते थंय उरता आशिल्ले. एक दिवस कसं जालें की म्हळ्यार आमगेलें रांदप्यान कसं केलें की म्हळ्यार ते कूक की कॉर्न केल्ले दिवसू ताण ते आमी खाल्ले नाशिल्ले, थंय दवरिल्ले. ताणें ते आयदन थंय सायडा दवरलें. दनपार महापूज करून भिक्षेक येताना ते आयदन पळयलें स्वाम्यान. पळयलें तेन्ना धाकलेन खालना न्ही तितले संख्या आसा, 4 दवरले 4 आसा. धाकलेन खालना उरताले म्हणून स्वाम्याक कळ्ळें. स्वाम्याक कळ्ळे नंतर विचारपूस केली तेन्ना आमकां ते आवडना म्हणून तांकां कळ्ळें. ताबडतोब दुसरे दिवस तांणी कणंग स्वीट पटाटो तांणी शिजोवचे लागले. ते खाली आमगेले कितेर आमगेले वेर मोग केले मिळ कितेरी स्वाम्यान तशी केले. हे स्वाम्याले एक गुण. आमी आश्रम घेतल्या मात्र आमगेले कसन विद्वत आसा, आमगेले शिक्षण कसन जाल्लें आसा, आमी कसन तीर्थयात्रा केल्लो आसा, कसनय केलें ना. आनीक आमी तांगेल किंता कितलेकी आमी सकल आसाच, किंतु आमकां मान दिवन गौरव करून एक रिस्पेक्टफुली आमकां तांणी केन्नाची आमकां गौरव करता आशिल्ले. केन्नाची ताका कापे हांगा काप ना, धाकल्यांक कापया, तुमकां केन्नाही तुक जावप ना. केन्नाही आमकां रिस्पेक्टफुली तितलेच. तांगेल वयोमानाक आनी आमगेल वयोमानाक 50 वर्साचें अंतर आसा, किंतु स्वाम्यान केन्नाही आमकां संबोधन करतना तुमकां जावकावे, तुमकां आवडतवे, तुमी थंय वचून या, तांकां आपया म्हणून घेवन आमकां केन्नाची एक वचनान आपयलें ना, बहुवचनानच आमकां संबोधन केलें. तितलो व्हड स्वामे 75 वर्सां स्वामे एक 25 वर्सां शिश्या लेगीत कशी वागता सच पळया. हे मोग तांणी आमचेर दवरिल्ले. आमी केलो पंता कशें नाका म्हणून घेवन सांगले रे. केलो पंत आमकां प्रयाण करची उरता, मस्त दूर प्रयाण आनी स्नान घेना जाल्यार कसले आहार स्विकार करचे जायना. तेन्ना स्वाम कसं सांगता आशिल्ले की खंय तरी एक न्हंय येता, थंय न्हंयचे लागून एक स्नान करून कसनय एक थोडे घेयाचे म्हणटा आशिल्ले. सान प्राय न्हिवे पोट होऊन जाता, कसनय घेयाचे म्हणून सांगता आशिल्ले. नाका म्हणून घेवन आमी हें करता आशिल्ले. एक 2दा सांगले नंतर आनी परत येनाशिल्ले आनी सांगनाशिल्ले. ते तांणी कसं करता आशिल्ले की म्हळ्यार दुसऱ्यांक कडच्यान महेश नायक लागीं आसले रे, महेश नायका कडच्यान सांगचे धाकले सांगा हां ते मंगळूर वता आसाचे, खंय तरी एक कडेन स्नान करून कसनय खाया म्हूण तूं सांग म्हणून घेवन स्वामी तागे कडच्यान सांगचे आमकां. म्हळ्यार अशी अनेक रितीचे स्वामी मनांत दवरून घेवन आमगेलें रक्षण करता. असल स्वामी आमगेले परंपरे मेळ्ळे भाग्य म्हणका, तुमगेले भाग्य म्हणका.
असल स्वामेल विषय हे आमकनी तांक मात्र गोत आशिल्ले हे तुमकां वैके कळक आशिल्ले तांगेल मन कशी आशिल्ले तांणी लोकांक कशी पळोवंक घेता आशिल्ले तांणी शिष्यांक कशी पळोवंक घेता आशिल्ले तांणी केन्ना आमी कितलो मोग केले तेन्ना आमी इतलो व्हड फंक्शन करना जाल्यार तांणी दिल तसल गौरवाक कसनय ना आशिल्ले त्यातून हट केले आमी कसनय जावो आमी रामनवमीक डिक्लेअर केल्ले इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले पुण्यतिथी दिवसूच आमी डिक्लेअर केले की भायर कितलेही पावस उरो पर्तगाळी मठांत मात्र लोकल पावस जावका 9 तारीखाक आनी ते तुमी सत्य करून घेवन दाखयलें आसा कितें की म्हळ्यार तुमकां स्वामेल बद्दल अभिमान आसा मठा बद्दल अभिमान आसा त्या अभिमानाची आज हांगा तुमकां तांडून घेवन हाडिल्लो आसा एट्रॅक्शन आसा वचका आमी प्रत्येक हांतू आमी वच्या पर्तगाळीक म्हूण घेवन आशिल्ले उट्ट लोक हांगा आयले आमगेले आनी स्वामेले प्रत्येक विशयांतू सुमार व्यत्यास आसा किंतु प्रत्येक विशयाचेरी आमकां स्वामी मार्गदर्शन करता आशिल्ले ज्योतिशा विशय जावो धार्मीक विशय जावो सान सान विशयान जावो सभा कार्यक्रम करचे तसले विशयान जावो हे सान 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 पळोवचे तसले कल कसन आसा ते तांगे कडच्यान शिकले प्रत्येक लोकांक आयिल्ले लोकांक तांणी पिलवे ते केलवे खंयतुल्यान आयले कशे आयले कितें जालें हे उठू विचार तसले बुद्धी कौशल्य तांगेले आशिल्ले ते पळोवन 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 घेवन आमकां वयके रुढी जाले त्या न्हयशीची तांगेले एक व्हड संकल्प आशिल्लो आमी एक टायम लायन घालून घेतले की प्रथम पुण्यतिथी पयले स्वामेल खंयचे संकल्प आसा ते पूर्ण करका म्हणून 1 वर्षांत कितले जाता तितले पूर्ण करका ना आरंभ तरी करका म्हळ्यार हे एक डेडलायन घालून घेतले देवाल अनुग्रहान सुमार विशय कसन आसा ते परिपूर्ण जाल्लो आसा ताजे बद्दल आमकां संतोष पैकी आसा विशेष जावन अवर्सा मठाचे तांकां परत जीर्णोद्धार करून उद्धार करता म्हणले विचार आशिल्ले अवर्सा मठाचे वयके चालन जाल्लो आसा मंगळूरचे एक विशय आशिल्लो ते मंगळूरचे विशय वयके सॉल्व जाले तशीच प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक आनी आमगेले परम गुरुवर्य स्वाम्याक आमगेले गुरु आनी परम गुरु लागी लागी एक 60 वर्ष 60 इयर्स तांणी तेन्ना तुलेनाची परम गुरुवर्य स्वाम्यान पुणांतू एक जाग घेवका मठ बांदका म्हूण घेवन तांणी संकल्प करता आशिल्ले देवाल अनुग्रहान प्रिय गुरुवर्य स्वामेल आशिर्वादान पुणांतू जाग प्राप्त जाल्लो आसा आनी 2 दिवस पयलेची सर्व डॉक्युमेंट्स आमगेले हातांत येवन पावले हे संकल्प केले निमित्तान तांगेले प्रथम पुण्यतिथी पयलेची हे कार्य जाल्लें आसा त्या न्हयशीची स्वामेल बद्दल तुमकां एक विशय सांगून आयचे सभा कार्यक्रमाचे अंत्य करताची आमी केन्ना 2014 30 मे आमी केन्ना हांगा प्रवेश केले दिवसू स्वाम्यान आमकां एक वाक्य सांगिल्लें की मनान कसने केले री ते कार्य सिद्धी जाता म्हणून खाली इतले सांगिल्लें आनी कसने सांगिल्लें ना मनान खंयचे कार्य तुमी मनान केले री ते कार्य सिद्धी जाता म्हणून न्हू स्वाम्यान सांगिल्लें आमकां तेन्ना तितलें कळ्ळें मनान करका सिद्धी जाता इतलेच ताजे मागशी कसने आमकां गोत नाशिल्लें कडेर आमकां कळ्ळें तांगेले त्या वाक्याचे अर्थ कसने म्हणून एक गुरु आनी एक शिष्य उरताच तो शिष्य गुरुले घेवन विचारता की कृष्णाक कशी आमी संतुष्टीत करेत कृष्ण आमकां केन्ना अनुग्रह करतालो म्हणून घेवन तो शिष्य गुरूक विचारता गुरु सांगता स्मशानालेक वच थंय एक शव उरता ते शवा यद्राक तोंडा येईल तशी सोवता म्हण
गुरून चांगलं म्हणून गेलो तो शिष्य स्मशान घाटार वता थंय एक शव उरता समसवता तो आशिल उठू राग थंय काढता परत येता आणि गुरु सांगता सम्म कोण सवलंय म्हणता कडे गुरु विचारता तू सौल नंतर ताण कसन म्हणल्या म्हणून विचारता तो शिष्य सांगता तो मेल्ला तो कसन सांगता जायत परत गुरु सांगता आज परतून वच स्मशान घाटारी ते शवा येद्रा वचून बरे कोण होगलीक करून घेऊन म्हणता प्रेस करून घेऊन म्हणता हा आश्चर्य जाता आणि गुरून सांगल म्हणून आणि परत स्मशान घाटार वता आणि शवा येद्राक तू बरे काम केलंय तू हरिस्मरण केलंय तू गुरु स्मरण केलं म्हणून मस्त होगलीक करून घेऊन येता आणि परत गुरुला घेऊन सांगता परत गुरु विचारता कसन मेळ्ळं त्या शवानं म्हणून कडे रिताक सांगता जीवनान तू अनेक लोक येताची तुका अनेक रितारी सवताची तेन तुगेले करेज कसन आसा तू कमी जाता तो अशी म्हणता तो तशी म्हणता मस्त बेजार जाता तेन तुका कॉन्सन्ट्रेशन जायना केलो पंता अनेक लोक येऊन तू बरें केलें तू अशी केलें तू तशी केलं म्हणून घेनो बरें कोण होगलीक करतात तेन्ना वैके तुगेले पायस नेल्यार उरना तेन्ना वैके कॉन्सन्ट्रेशन उरना केन्ना तुका डिस्करेज करता तेन्ना वैके तुगे मन सम उरना केन्ना तुका मस्त होगलीक करता तेन्ना वैके तुगेलें मन स्थिर उरना तेतकून मन एकाग्रत कर का जाल्यार कोणे कशें न्ही उलोवो डिस्करेज करो कोणे तुका होगलीक करो कोणाले आयकन कर नाका एकाग्र मन जावन घेनो देवाल चिंतन कर तुका देव प्राप्त जाता म्हणून घेनो गुरु सांगता तशीच हे इव्हेंट करताना हे संपूर्ण इव्हेंट करताना अशी करेत ना पाऊस येता कोविड आसा मस्त रितीचे आमकां प्रेशर आसा ना गव्हर्मेंट रेस्ट्रिक्शन घालताले सो आमी 5000 लोकां पेंडाल घालून घेनो फाल्यां गव्हर्मेंटान 100 लोकां मात्र म्हणून घेवन सांगले रे पेंडाल घाल व्यर्थ कोणाले आयकना आमकां एक मात्र उडगास आशिल्ले मनान केले रे कार्यसिद्धी जाता म्हणून मनान केले देवान कार्यसिद्धी करून दिले आणि हाजे वेर आनी आमी कसले अपेक्षा करनाची आजी हे सर्व ही कार्यक्रम घडचेक मूल कारण म्हळ्यार शिष्यवर्ग शिष्यवर्गाल प्रेम शिष्यवर्गाल अभिमाना निमित्तान हे इतलो व्हड कार्य करचे जाले हांग बशील सर्व लोकांना स्वाम्यान केले म्हणून सांगताच किंतु स्वामेल मनान तो आशिल तसेल संकल्प परिपूर्ण केले ते तुम्ही सर्व लोकांनी कितें की म्हळ्यार वॉलंटियर्स पळयाची इतले कार्यक्रमान तू इतले फॅनान तू तुम्ही बशील आसाची केलो रानपे थंयची घाम सुटत आसाची ते हे भाग्य तांकां पळोवचें मेळटाना तांणी खाली तुमगेले कितें री बरें कोण घेवन च्या की नाश्ता की तांणी करता आसाची तसले वॉलंटियर्स आमगेले मागशी आसून ते केल्ले निमित्तान आज हे कार्यक्रम यशस्वी जाल्लो आसा त्या न्हयशीची वैदिक वृंदान तांणी पारायण केले हरिस्मरण जालें गुरुस्मरण जालें अनेक विद्यार्थी तांणी मठाच्या अभिमानान तू जे काम तांणी करची न्हय ते वैके तांणी काम करून दिल्लें आसा हांगा कन्स्ट्रक्शना काम आशिल्लें तांणी लाकूड होवची की नाजाल्यार आनी कसकस की मस्त रितीचे ते तांगेलें काम न्हय किंतु स्वाम्याक आनी मठा पळोवन ते काम वैके केलें पावसांत तिंबले ते केले चिखलांत भोवले बट स्वामे मठाचे कार्यक्रम यशस्वी जावका म्हणून घेनो विद्यार्थी वर्गान वैकेची आम सहकार दिले त्या न्हयशीची सरकारान वैकेची इतलो व्हड कार्यक्रम जाता आसा तेतून आमी स्वता तुमगेले ट्रॅफिकाची की पोलिसाची व्यवस्था करता म्हळ्यार त्या वैके तांणी करून घेवन दिले त्या न्हयशीची प्रति एक हंद एक हंताचेरीची आमकां सर्व वॉलंटियर्स अनेक गांवचे कर्नाटकाचे गोंयचे महाराष्ट्राचे केरळाचे सर्व लोक एकत्रित येवन घेवन हे कार्यक्रम यशस्वी करून घेवन दिल्लो आसा हांगा खंय गांवां दिशिल्ल ना पर्तगाळी मात्र दिशिल्ल विना पर्तगाळी सोड आनी कसं दुसरें दिशिल्ल ना असल एक समागम असल एक समारंभ करचेक शिष्यवर्गाल साथ जावका अतिथी लोकाले अभ्यागत करचे शिष्यवर्गाल काम आणि त्या सर्व लोकांना हांगा तनु मन धन आपल्या घरचे दार उठू सोडून घेवन
आपल्याला उद्योगाचे लक्ष दुर्लक्ष करून सर्व लोकांना हांगायला कसन की म्हळे आम्ही वच्या परतगाळेक आणि परतगाळे कसन कार्यक्रम असा ते यशस्वी करून येवच्याक हे एक संकल्प सर्व लोकांना घेतले निमित्तानं आज इतलं लोकांक पळोवच्या मेळे. 2 वर्ष पहिले आम्ही पत्राचेर पत्र बरयत आशिल्ले कोणे या नाकाच मटाक कोणे या नाकाच मटाक म्हणून त्यातून हे पण इतली इन्व्हिटेशन प्रिंट केले की म्हळ्यार उट्टू लोकांना हांगा येऊ का 2 वर्षाची भूक ही हांगा निवरच्यो येऊ का ताणे मठा स्वामे पळेल ना मालगड स्वामे पळेल ना स्वामे शिष्य स्वामे पळेल ना तांकां 2 वर्ष तुल्यान आमी या नाकाची कोविड असा हे ते आता कोविड ना आता खाली परतगाळे म्हणून सांगून उट्टू लोकांक हांगा पेले आणि सर्व लोकांना सहर्ष मनान प्रति एक देवस्थानाचे प्रति एक वैयक्तिक लोकांना प्रति एक गांवच्यान आमकां सहकार दिले बद्दल सर्व लोकांक आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. हांगा अनेक लोक आपापले संकल्प घेवन तांगेल इच्छा परिपूर्ण जावका म्हणून रामदेव बीर विठ्ठला लेगी प्रार्थना केल्लो आसा. तांगेल संकल्प तांगेल इच्छा तशी तांगेल गांवांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पण मस्तु. श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. जय गोकर्ण मठ संस्थान की. गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज. आजी गुरुवर्यानं श्रीमठाक गेल्या नंतर हे वेदिकेचेरी आनंद भाटे आणि राहुल देशपांडे मुंबई आनंद भाटे मुंबई आणि राहुल देशपांडे पुणे हांगेले विशेष जुगलबंदी कार्यक्रम आसा. हे कार्यक्रमांतू अतिनामांकित कलाविद वेदिकेर येताची. जाकीर हुसेन अल्ला रुखा खान भारतरत्न भीमसेन जोशी पंडित रविशंकर बिरजू महाराज असले अथिरथ महारथ कलाविदांक साथ दिल्ले आणि तांगेले शिष्यवर्ग हांगा साथेदार जावन येताची. व्हड कार्यक्रम दैकोन मिस करून घेवन येवची म्हणून रिक्वेस्ट करता. आणि आता गुरुवर्य रामचंद्र सभा भवनांत वचून पुजेक वताची. आज रात्री 10 गंटेक कोण कोण फलमंत्रक्षत घेतील ना तांणी पुरा लोकांना गुरुवर्या लेगी फलमंत्रक्षत घेऊ का कित्याक की म्हळ्यार फाल्यां एकादश जावच्या वचून अक्षत गुरुवर्य दिनाची. आजी 10 गंटेक गुरुवर्य फलमंत्रक्षत दिताची ते तुमी स्विकारचे. आणि फाल्यां सकाळी गुरुवर्याल हाताना आमकां मुद्राधारण घेवत असले एक अवकाश आसा. प्रति एकल्यान हांगा मुद्राधारण घेवन तांतू भाग घेवचे. आतां प्रदीप पैमाम हांग्यो आयस्क्रीमाचे एमडी हे कार्यक्रमांतू संपूर्ण जावन तांणी तोडगसून घेवन मस्त दिसाच्यान हांगा उरून प्रति एक कार्यक्रम गांतूच्याक आमकां सहकार दिवन मार्गदर्शन दिलें. तांगेल गायडन्स दिलें. तांगेल अभिप्राय व्यक्त केले. अमूल्य समय तांगेलो ते समय तांणी आजी आमकां दिलेलो आसा मठाक दिलेलो आसा. हे संदर्भारी तांकां बी आमी उडगास करून धन्यता समर्पण करीत तांकां गौरवपूर्ण प्रीतीदायक जावन अभिनंदन समर्पण करच्याक वेदिकेर स्वागत करता. प्रदीप पै मंगळूर. विद्यमान्य विद्याधीश स्वाम्यालय चरणांतू साष्टांग नमस्कार घालून वंदनार्पणे एक 3-4 मिनटांतू करता. 1975 तू म्हाका उडगास आसा. अशींची पंचशताब्दी टायमारी साधारण एक 3-4 हजार लोक आशिल्ले. आज ही 9,000 लोक आसाची. 9 तारीखी 9,000 लोक परतगाळींतू हे पावसांतू येवन स्वाम्यालें आशिर्वाद घेवच्याका स्वाम्यान सांगलें वृंदावना वयल्यान विद्याधीराज स्वाम्यालो तुळशी माळा तो घेवन प्रसाद जालोय म्हणून ते साक्षात्कार म्हणून सांगल्यार कसलीय चूक जायसना. लास्ट 3-4 म्हयन्यांतू हे प्रोग्राम गांतून घेतिल्ले तेन्ना प्रति मिटिंगांतू विद्यमान स्वाम्याना प्रति एक सेंटन्स दवरून प्रति एक वर्ड दवरून प्रति डायरेक्शन तांगेलें हे प्रोग्राम युनीक जावका आनी बेस्ट जावका. म्हणल्यार एक एम्बिशन म्हळ्यार स्वाम्यांक मालगड स्वाम्यांक एक दिवचे मान 75th इयर
प्रोग्राम करचे जालना म्हणून हे 3 दिवसाचे प्रोग्राम सोम्यान गांतून घेतलो. आमगेल पुरा समाज 5 स्टेटाच्या ना, कर्नाटका, केरळा, गोवा, महाराष्ट्र पुरा स्टेटाच्या ना आज हांगा लोक आयला. सोम्याना इन्विटेशन लॉन्च करतनाची इंदिराकांत सोम्याल पुण्यतिथी दिवस म्हणलें. आषाढांत तुला पावसा मणके मठांत तूं आमगे लोक उरका म्हूण, आनी ते तशींची 100% तशी जावन हो प्रोग्राम सक्सेस जाला. हे प्रोग्राम आमी करतना श्रीनिवास डेंपो बाबा लिडरशिपांत कन्स्ट्रक्शन कमिटी दिनेश नायक, दिनेश पै, सदानंद नायक, संदीप शिकरे, अभय कुणकोलीकर, दत्तप्रसाद प्रियोलकर, गिरीश बाळेरी एंड टीम हांकां हांव प्रथम जावन वंदन करून कृतज्ञता सांगता. तशीच जी ऑर्गनायझींग कमिटी मुख्य जावन अण्णप कामत आनी बद्री कामत बेंगळूर, एस मुकुंद कामत मंगळूर मुकुंद हांगा लास्ट 3 म्हयने परतगाळी तो असं म्हणून सांगल्यार चूक जायच ना. अण्णपण्णा लास्ट 6 म्हयने हांगा आसा म्हळ्यार चूक जायच ना. 6 म्हयने म्हळ्यार 6 म्हयने पुर्ती न्हय, 6 म्हयन्यान तूं प्रति म्हयन्यान तूं 5 ते 6 दिवस इतले कमिटमेंटारी हें ऑर्गनायझींग जावच्याक प्रयत्न केले. तशीच जी जगदीश पै मुंबय, मुकुंद कामत मुंबय आनी एंटायर हीज टीम कंप्लिटली डेडिकेटेड फॉर दीस प्रोग्राम. हांकां वरी हांव वंदन अर्पण सांगून कृतज्ञता सांगून थँक्स सांगता. पेंडॉल हांगा दाखयल्लें यशोगाथा डॉक्युमेंटरी जेव्हा प्रति एक प्रोग्राम व्हायचे तिरुपती लाड्डू प्रति एक इन्स्ट्रक्शन आनी द कॉन्सेप्ट आयडिया सोम्याली हें शिकरका तिरुपतीच्यान लाड्डा हाडून प्रति घरा पावका. सोम्यांक विद्याधराज सोम्यांक तिरुपती वयर एक मस्त अभिमान आशिल्लो, ताका तिरुपती लाड्डू हाडका म्हूण. ते हाडचे असादी जाले तेन्ना दिनेश नायक मामाना प्रयत्न करून ही पूर्ती सेवा तिरुपती लाड्डू सेवा दिनेश नायक मामान करून आमकां कमिटीका सपोर्ट केलें. तशी आमी बुक्स विद्याधराज सोम्याल बुक्स प्रिंट करता म्हणटना दत्तराज साळगांवकर बाबा हांव मेळ्ळो. ताण वरी ते बुक्साची पुरा कॉस्ट आपण दिता म्हणून ताण वरी आमकां सपोर्ट केलें. आज ही स्टेजार दयानंद पै मामाना तागेल फॅमिली सतीश पै आनी तागेल फॅमिली वतीन आमी विद्याधराज सभागृहाक 1 कोटी रुपये डिक्लेअर करून आमकां पुरा हांगा आयिल्ल्यांक खूश केल्या. तशी मस्त लोकांक डोनेशन दिल्या, लायक SVC बँकान दिल्या, NKGSB बँकान दिल्या, सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँकान दिल्या, मुंबय अजीत कामतीन दिल्या, शिबरूर नरसिंह कामतीन दिल्या, अंबेबाळ शिवानंद मामाल फॅमिलीना 3 दिवसा खर्च म्हणून 9 लाख रुपये आमगेल्या फंक्शनाक दिल्या. तांकां वरी हांव कृतज्ञता सांगता. DRN आनी PRN आनी आमी सांगता म्हणना गोकर्ण मठाच्या खंयचेय कामाक तांणी आमगे लोटसाची प्रति एक हांतू दिनेशान जावं प्रकाशनान आमकां सपोर्ट केला. हांकां वरी हांव नमस्कार सांगता. श्रीनिवास बाबानी शिवानंद साळगांवकर, वी आर प्राऊड ऑफ यू सर, बोथ ऑफ यू. केन्ना मठाचे आमगेले गौरव तुमी दोनी मठा दोळ्या म्हणके. तशींच रामचंद्रना प्रति हांतू प्रति प्रोग्रामाक आमकां प्रति एक हांतू सपोर्ट करून हे आज कार्यक्रम चेंज जावच्याक कारण जालें. तशींच दिगंबर बाबान लास्ट वीक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिटींग पर्तगाळी घेतलें आनी पुरा डिपार्टमेंट्सा हांगा आपोवन हो प्रति एक कार्यक्रम सूक्ष्म जावच्या कसं इन्स्ट्रक्शन जावका तें दिलें. 1-2 म्हयने मागशी हांव वचून रिक्वेस्ट केलें रोड नवो जावका म्हूण. कंप्लीट रोड हायवेच्यान हांगा पसून दिगंबर बाबान नवो करून दिलो. दिगंबर बाबा वरी नमस्कार सांगता. तशी हें पेंडॉल घाल्लें राव मंगळूरचो राव म्हणून ताका, तशी साऊंड सिस्टम हेल्थ डिपार्टमेंटा, फायर डिपार्टमेंटा, पोलीस डिपार्टमेंटा हांकां पुरो लोकांक हांव वंदन सांगता. मुख्य जावन 450 व्हॉलंटियर्स गोंयच्यान 110 व्हॉलंटियर, 340 व्हॉलंटियर कर्नाटका भाग कडच्यान येवन लास्ट 3 दिवसाच्यान हें काम करते आसाची. मुकुंद भट मामान ते दिवस म्हळें रामसेवक म्हणून, आनी खरें जावन काली आज आनी फाल्यां रामसेवक जावन हांगा काम करते आसाची तांकां वरी हांव वंदन सांगता.
लास्ट आमकां भटकळ समाजाक मस्त गौरव हांव भटकळचो जाल्यार म्हळ्यार सोम्यालें रुट्स भटकळच्यान येता पुर्वाश्रमाचे सोम्यालो पुर्वाश्रमा बापाय लक्ष्मीनारायण भट्टू भटकळ वडेर मठाचे वडेर मठ वरी गोकर्ण मठाचो फर्स्ट मोटू ताजे खातीर आमकां हे विशयान मस्त गर्व आसा आनी आमी असल सोमे आमकां लीड करचें मेळ्ळें म्हणलें एक आमगेलें पूर्वजन्मा भाग्य म्हूण सांगल्यार चूक जायच ना कसल्या उलयलें चड कमी जाल्यार माफ करता म्हूण सांगून म्हगेले 2 उतरां राबयता. आयचे दिसाचे वेदिके कार्यक्रमांतून निर्वहण करताना कसनेची आमगेल निमित्ती उलयतान करताना चूक जाल्यार गुरुवर्यान क्षम करका म्हणून क्षम मागून आयचे हे सभा कार्यक्रम हांगा संपता. श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की आजी प्रसादू ಒಟ್ಟು लोकांकाच्या मठांतू 10 गंटेक मेळटा. गौरवान्वित शासक वेदव्यास कामत हांगा उपस्थित आसाची अशी आमगेल कळीत आयिल्लें आसा. दैकून तांणी गुरुवर्याले प्रसाद घेवका. आमगेले एक प्रौढ गौड सारस्वत समाजाचे MLA वेदव्यास कामत हांगा आज उपस्थित आसाची. नॅचरल आईस्क्रीम हाचे रघुनंदन कामत गुरुवर्याले प्रसाद घेता आसाची. बिगी बिगी रघुनंदन कामत सर बिगी वेदिकेर येवका प्लीज. नॅचरल आईस्क्रीम हाचे मालिक रघुनंदन कामत. भजकान पुरा हांगा बसचे. आता इमिडिएटली सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ जाता. विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम तुम पळोवन वचका. श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. जय गुरु महाराज की. गोकर्ण मठ संस्थान की. श्री 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 संस्थान गोकर्ण प्रतिगाड़ी ज्योत मठाचे परम पूजनीय श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक. स्वागत करता महाद्वार स्वागत करता महाद्वार. भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर भितरी मठाचे मंदिर. आम्ही वचा परत गाणिक आम्ही वचा परत गाणिक. स्वामी सद्गुरु दर्शनाक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक. आम्ही वचा परत गाणिक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक.
श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण मठ संस्थान की, गुरु महाराज गुरु महाराज, सीता गुरु महाराज गुरु महाराज, सीता गुरु महाराज गुरु महाराज, आम्ही तंगेले गुरु महाराज गुरु महाराज, आम्ही तंगेले श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण मठ संस्थान की, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गुरु महाराज स्वामी सद्गुरु दर्शनाक आम्ही वच्चा परत गाडीक स्वामी सद्गुरु दर्शनाक